प्रेज जीसस. आर्गान जेजू. सगळीं तुमी बरीं आहात? खुशाल आसात? सगळीं खुशाल आसात? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आयज तुमकां सगळ्यांक हांगा पडून हांव एकदम खुशाल. आनीक तुमचें हांगा आसणें आसप म्हणल्यार इट शोज दॅट यू आर थर्स्टींग एंड यू आर हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता मातेवाच्या पुस्तकान those who thirst and hunger for righteousness, they will be filled. जोरी तर तुमी हांगा आसात कित्याक तुमकां देवाच्या मोगाची, देवाच्या उतराची गोडसाण लागल्या आनी आतां तुमकां ओदीक आनी ओदीक भूक आनी तान लागल्या देवाच्या उतराची. एंड दॅट इज द रिजन यू आर हियर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. तर आयज आमी पळयत जाल्यार आयज अशी सोरभोंवतीन नदर मारल्यार वेदर कशें आसा आयज? बरें आसा? हाऊ इज द वेदर? बरें आसा? कसलें आसा आयज वेदर? गरम, थंड, शीं खाता, गरमी जाता, कसलें वेदर आसा? गूड. तर आतां आमी फेब्रुवारीन आसात न्हू. मंथ ऑफ एप्रील मे येता म्हणल्यार कसलें वेदर जाता? हीट, गरमी आसता, समर आमी म्हणटा न्हू. मागीर थोड्या टायमार पावस येता, मागीर परतून इट रेन्स, मागीर परतून थंडी. सो एका आमी सगळ्याक कितें म्हणटा? वेदर चेंज जायत रावता तेका आमी कितें म्हणटा? सिजन्स म्हणटा. व्हेरी गूड. सो जे आमच्या वातावरणान जे चेंजीस जाता वेदराच्यो, मंथ बाय मंथ चेंजीस जाता, ताका आमी सिजन्स म्हणटा न्हू. आतां तेच भाशेन आमच्या क्रिस्ती लिटर्जिकल इयर आसता न्हू, तितूनूय आमी सिजन्स आहा. सो क्रिस्ती धर्माचे लिटर्जिकल इयरानूय सिजन आसा. तर आतां जे सिजन आहा ते खंयचे सिजन? लेंट सिजन. सो हें आमी म्हणटा कोंकणी भाशेन प्राचीत काळ. नाव प्राचीत काळ म्हणटा तो एकूच काळ आसा लिटर्जिकल हितून? एकूच सिजन आहा? आनी खंयची सिजनां आहात? आनी कसले काळ आहात? ओके. एडवंट म्हणल्यार क्रिस्त येण्याचो काळ. आनीक कसलो आसा? एडवंट, लेंट, आनी ताचे मदीं कितें आसता? आनी कसलो काळ आहा? वी सी नो द प्रिस्ट वेरींग पर्पल, मागीर केन्ना तांबडे आंगोस्त घालता, धवें घालता, ग्रीन घालता. सो ग्रीन केन्ना घालता? ग्रीन आंगावलें केन्ना घालता? प्राचिताचो काळ, क्रिस्त येण्याचो काळ. आनी एक काळ खंयचो? सादो काळ न्हू. द ऑर्डिनरी टायम्स. सो जस्ट द वे इन द एनवायरमेंट वी सी सिजन्स, आमचे इगोज मातीच्या इन द लिटर्जिकल इयर ऑल्सो वी सी सिजन्स. आतां सिजन म्हणल्यार एक सिजन आसता, त्या एका सिजनान आमी एक भाशेची तयारी करता. आतां समज वेरी सून इट वील बी समर एंड द टेम्परेचर्स वील बी क्वायट हाय. मागीर समराक जे तरेन आमी वागता, जे तरेन आमी न्हेसता, आनी विंटराक जे तरेन आमी न्हेसता, एकूच आसता? सेम आसता आमचें? ना, आसो ना न्हू. सो समराक आमकां गरमी जाता म्हणटोगर आमी कॉटन क्लोथ्स जावं आमचें न्हेसपाचें, आमचें खाणा पिणाचें सुद्दां चेंज जाता न्हू. बिकॉज वी वील ड्रिंक अ लॉट ऑफ वॉटर. आमी चड उदक पियेता कित्याक आमकां हायड्रेट जावंक जाय. कित्याक समराक हिटाक लागून, गरमेक लागून आमची बॉडी डिहायड्रेट जाता. सो वी आर गेटींग हायड्रेटेड. तेच भाशेन वी प्रिफर मोर ऑफ फ्रुट्स ऑर लायट फूड. आनी ऑन द कॉन्ट्ररी जेन्ना विंटर आसता तेन्ना आमचे कुडीक आमकां गरमी जाय आसता. सो द फूड दॅट वी ईट वील बी ऑल्सो डिफरींग. सो इन द सेम वे जेन्ना आमी हे इगोज मातीचे काळ आसात, जेन्ना आमी प्राचीत काळांत आयल्या, तेन्ना आमकां एक संदी, आमकां एक सोयेक गॉड वी आर गिवन एन ऑपॉर्च्युनिटी टू लूक ॲट आवरसेल्व्स इन द लायट ऑफ गॉड एंड प्रिपेर आवरसेल्फ
म्हणजे आमची बदलणी करूंक हो एक काळ आमकां एक एडिशनल सोयेक जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां एक सिंपल एग्जाम्पल घेवया. वेन वी लूक एट द सन सदांच सुर्या सदांच एकाच जाग्यार आसता. वी अंडरस्टँड. आतां आमी सायन्स शिकल्या म्हणटकर आमी जाणा सुर्या थंयच आसा, पूण पृथ्वी अर्थ जो आसा तो आपले भोंवती घुंवता आनी सुर्या भोंवतणी सोर भोंवतणी घुंवता. एन्ड बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ आमकां ती सिजन्स फावो जाता. जेन्ना अर्थ म्हणजे नॉर्दर्न हेमिस्फियर सादर्न हेमिस्फियर आसता, जेन्ना अर्थ इज pointed towards the sun, जेन्ना northern hemisphere is pointed towards the sun, थंय gormi summer season asta. So the part which is away from the sun will be cold, winter. So seasons जी आमकां संवसारान दिसता, it depends on the positioning of earth with respect to the sun. Sun थंयच आसा. समजिल्यान तुमी? सुर्या थंयच आसा. जे तरेन अर्थ आपल्याक पोजिशन करता त्या प्रमाणे सिजन्स चेंज जायत रावतात. तेच परेन कशें आमचें जिवीत. जेजू आमचो देव जो सोरवंडार चेंज जाता. आतां लेंट सिजन येयलें म्हणटकर जेजू सुबेज काकूतसार जाता काय? जेजू in Lent season, in Advent season, God becomes more loving, and in ordinary times, He becomes less loving. Does God change? No. जसो सुर्या आपली किरणां गोरमी आमकां दिता, उजवाड आमकां दिता, तो चेंज जायना. But depending upon the positioning of the earth, जे तोरेन दोरतोरी अर्थ आपलें पोजिशनींग घेता, त्या प्रमाणे आमकां सिजन मेळटा. तेच भाशेन देव, वी हॅव द वर्ड ऑफ गॉड विच सेज जीजस इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर. जेजू सदांकाल सेम, काल, आयज आनी सदांकाल. सो वेन जीजस इज द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर, दॅट मिन्स कितलेय काळ येयले आनी कितलेय काळ गेले जाल्यार जेजू चेंज जावचो ना. आतां जरी तर म्हज्या जिवितान बदलणी येवपाची गरज आसा जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय जेजूक एक्स्ट्रा दोयाळ जावपाची गरज ना. तो दोयाळेचो ती दोयाळेची जोर म्हणटा न्हू. सो जेजू सदांच दोयाळ. जेजू म्हणल्यार देवाचो मोग जो आमी अनुभवला. वी हॅव एक्सपिरियन्स द लव ऑफ गॉड, इजंट इट? आतां जेन्ना देव चेंज जायना म्हणटकर म्हज्या जिवितान तर बरेंपण येवपाचें आसा जाल्यार कोणें चेंज जावचें पडटलें? म्हज्या शेजाऱ्यान चेंज जाल्यार म्हाका बरें जातलें? मुगे घोव चेंज जाल्यार म्हाका बरें जातलें? मे बी इफ इन द मिनिस्ट्री न्हू, आतां मिनिस्ट्रीन प्रिचींग करता, कितल्यो भयणी भाव आसा प्रिचींग करता. म्हजें प्रिचींग तर बरें जातलें जाल्यार पयलें सिस्टर अनिशाक बरें जाल्यार सगल्यांगे प्रिचींग बरें जातलें. इज इट रायट? म्हजें प्रिचींग जो देवाचो अनुभव म्हाका मेळ्ळा तो तिचेर तारलेलो आसा काय म्हाका जो अनुभव आसा ताजेर आसा? म्हजेर तारलेलें आसा न्हू. सो जेन्ना म्हजें एक्सपिरियन्स is based upon my relationship with God, that means जरी तर म्हज्या जिवितान कितें वांकडें आसा, कितें रॉंग आसा, कोणें बदलचें पडटलें? हांवें बदलचें पडटलें न्हू. पूण जायते फावटी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान कितें वांकडें चलता, आमच्या जिवितान त्रास भोगता, आमी घोडे मागणें कोत्तात न्हू सगलीं. आमी मागता देवा कडेन, जावं तेर्साचें मागणें, मिसान वयता, आमचें पर्सनल प्रे कोत्ता. आनी जायते फावटी हांव नोको तुमी तशें कोत्तात जाल्यार, बट अर्लियर वॉट आय वूड डू, हांव मागतालें सायबा तेक चेंज कर. आय एम गूड, हांव बरें आहा, हांव कांय वायट करना,
म्हाका म्हजे भितर कितें रॉंग ना, यू चेंज दॅट पर्सन. म्हणजे कितें, म्हज्या बॉसाचें मन चेंज कर, म्हज्या शेजाऱ्याचें मन चेंज कर. नाव वॉट इज दीस? आय कन्सिडर दॅट आय एम रायट, आय एम गूड, हांवें कांय पातो करूंक ना, हांवें सगळें सारकेंच केलां, पूण जो वांकडो आसा, जो रॉंग आहा, तो दुसरो. अशें चिंतप आमचे मनान येवंक शकता. सारकें, लायक ऑनेस्टली इफ वी हॅव टू से, कॅन दीज कायंड ऑफ थॉट्स कम टू अस? कॅन कम टू अस, रायट? आनी जोरी तर आमी दुसऱ्या मनशाक चेंज जावंकूच एक्सपेक्ट करतलीं आनी आमी आसा तशींच रावतलीं, जाल्यार आमकां तो बरेपणाचो अणभव एक्सपिरियन्स जातोलें ना. सो जोरी तर म्हाका बरेपण जाय, पयलें हांवें म्हाकाच बदलूंक प्रयत्न करूंक जाय. कित्याक ह्या संवसारान कोणाच्यान दुसऱ्या मनशाक बदलूंक जायना. आनीक दुसऱ्या मनशाक बदलूंक जायना म्हणटकूच म्हजें जिवीत कशें आहा, म्हजें जिवीत कशें हांव चलयतां, तें म्हजेर तारलोलें आसा. इट इज बेस्ड अपॉन माय डिसिजन. आतां आमी कितें म्हणटा, म्हज्या जिवितान वायट येता, इट इज बिकॉज ऑफ माय कामाचेर बॉस सतायता, घरान सासू माय सतायता, शेजाऱ्याक शेजारी सतायता. सो इट इज लायक एवरीबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स वीच आर गोईंग रॉंग इन माय लायफ. पूण खरेंच म्हणल्यार दुसऱ्या मनशा कडेन न्हू पावर ना तुजें जिवीत वायट करूंक, तुजें जिवितान वायट हाडूंक तांचे कडेन पावर ना. खरें म्हणल्यार पावर ना. पूण जायते फावटी आमी कितें कोत्ता, आमीच जावन तो पावर तांकां दिता. सो वॉट वी डू, जेन्ना आमकां कोणें कितें म्हणलें, तें म्हणलें ताका आमी रिएक्ट कोत्ता. सो म्हाका कोणें शेजाऱ्यान घोडये एक वायट उतर म्हणलें, त्या वेळार आमी घोडेक एकाक 10 दिता. सो एकाक 10 दिलें म्हणटकर कितें जालें, म्हजो सुशेग, माय पीस इज गॉन, इट्स कम टू पीसीस. सो जेन्ना म्हाका जोरी कोणें वायट म्हणलें आनी तें हांवें घेवन म्हज्या काळजान पुरोयल्ल्या पेक्षा तें हांवें काडून म्हणलें, जिजस, वॉट एवर दॅट पर्सन इज सेड, आय टेक दीस एंड आय पुट इट एट युअर फीट. हें हांव म्हाका लावून घेयना, हें हांव घेवन तें काडून तुज्या पांयाशीं दवरता. एंड आय प्रे, वॉट एवर इज ट्रबलींग दॅट पर्सन, ताका कितें जें त्रास करता, ताका कितें जें प्रॉब्लम आहा, ताका तूं कम्फर्ट करता, तूं ताका आदार दिता तितूंतलो भायर सरूंक. सो जेन्ना आमी हे भाशेन रिस्पॉन्ड करता, वॉट आर वी डुईंग, वी आर ब्लेसिंग द पर्सन. सो हितून कितें जाता, 2 वस्तू जाता. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू आर नॉट रिमेनिंग इन ऑफेन्स. तूं आपल्या काळजान भितर दूख आनी राग आनी क्रोध घेवन बसना. ऑन द कॉन्ट्ररी, यू आर सर्वींग टू बी अ ब्लेसिंग टू दॅट पर्सन. सो जेन्ना आमच्या जिवितान अशें वयर सकल जाता, आनी सगल्यांच्या जिवितान अशें जातलेंच, आमी चिंतूंक फावना की आतां न्हू हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, हांव रेतीराक वयता म्हणटकर म्हज्या जिवितान आतां आनीक वायट कसलेंच येवंक शकना. सो हें चिंतप सारकें. म्हाका कांयच टेस्ट, म्हाका कांयच आडकोडी आतां येवपाना. एवरी डे आय गो फॉर मास, एवरी डे आय प्रे द रोजरी. हांव सदांच बायबल वाचतां म्हणटकर आतां म्हाका कसलेच टेस्ट, कसलेच चॅलेंजीस, म्हजे विरूद्ध कांयच वायट, कोणूच म्हाका वायट करचो ना, अशें चिंतप सारकें ना. सी, जेजू जेन्ना ह्या संवसारान आसलो तेन्ना जेजू बरोबर ताजे शीस आसले. सो जेजू शिसां बरोबर आसलो म्हणटकर स्वर्गा संवसाराचो सोरवोणार तांचे बरोबर आसा. द वर्ड वॉज वीथ देम. सो
तांकां कितें चॅलेंजीस, कितें परेशानी, कितें डिफिकल्टीक आसूंक जातालें? कितें तांकां उणेंपण आसूंक जातालें? जातालें काय जायनासलें? घडटालें न्हू. चोय ते तांचे बरोबर जेजू बरोबर आपोस्लां बरोबर जेजू बोटीन आहलो न्हू. आनी जेन्ना जेजू तांचे बरोबर आहलो तेन्ना थंय स्टॉर्म जालें. सो Jesus was with them and yet there was a storm. So अशें आमी चिंतूंक फावना की I follow Christ, I pray, so now I will not have any challenges whatsoever. Challenges are there both in those who believe in Jesus and also to those who do not believe in Jesus. The good news is that when you believe in Jesus, जेन्ना तुमी जेजूचेर बावार दवरतात आनी जेजूचेर बावार दवरून तुमी चलतात, then you have जेजूची कृपा आसा आमकां ते ताळणेंतल्या त्या वायटांतली भायर सरोंक. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण आमकां कॉन्फिडन्स आहा, जेन्ना आमकां आश्वासन आहा की हांव जेजूचेर बावार दवरतां, जेजू म्हजे ताय आसा, सो म्हजे फुडें कसली डिफिकल्टी, कसलेंय प्रॉब्लम आयलें जाल्यार आतां हांवें दुखान रावपाचें काय आतां हांवें खुशाल रावपाचें? म्हजे सांगाता जेजू आसा. सो म्हजे सांगाता जेजू आसा म्हणटकूर हांव एम आय विक्टोरियस ऑर एम आय डिफिटेड? आय एम विक्टोरियस. सो जेन्ना तुमच्या जिवितांत कसलेंय प्रॉब्लम येता, जायते भासांची आमच्या जिवितांत प्रॉब्लम येवंक शकता. इट कॅन बी अ प्रॉब्लम बिटवीन घोव बायलां मदें, मिसअंडरस्टँडींग, आवय बापूय आनी भुरग्यां मदें. बिकॉज ह्या आतांच्या जनरेशनान आमी खूब म्हणटा न्हू, चिल्ड्रन आर सो एडिक्टेड टू मोबायल फोन, दे वॉन्ट टू ओन्ली वॉच टीव्ही, सोशल मिडिया. मागणें करपाक तांचें तितलें मन ना, आवय बापायची ती आयकना. सो दीज आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वीच वी आर प्रॅक्टिकली फेसींग. म्हणजे दर एका दिसा आमकां असली एक्सपिरियन्सीस आहा. पूण जेन्ना आमच्या थंय असले एक्सपिरियन्सीस आहा तेन्ना आमकां कम्फर्ट आहा, आमचे थंय जेजू आहा, आमचे थंय जेजूचें उतर आहा. सो जेजूचें उतर म्हणल्यार आमकां जुआंवाचें पुस्तक जॉन 14:6 कितें म्हणटा? आय एम द लायफ, द वे एंड द ट्रूथ. सो जेजूचें उतर म्हणल्यार जिवीत, जेजूचें उतर म्हणल्यार वाट आनी जेजूचें उतर म्हणल्यार सोत. सो कसलेंय प्रॉब्लम आमच्या जिवितान आसा आनी कसलेंय जे प्रॉब्लम आमच्या जिवितान येतलें, ताची वाट ऑलरेडी आमचे कडेन, आमच्या प्रॉब्लम जी कितें येतलीं ती वाट ऑलरेडी आमचे कडेन आसा. आनी खंय आसा ही वाट? वेर इज द वे फॉर ऑल द ट्रबल्स, द प्रॉब्लम्स वी एनकावंटर नाव or may encounter in the future? Where is the way? This is the word of God. This is the way. This is the life and this is the truth. So जें जेजूचें उतर आहा तेंच सोत, तीच वाट आनी तेंच जिवीत. सो जेन्ना आमकां खबर आसा म्हज्या कसल्याय प्रॉब्लमाक सोल्युशन, ताज्या प्रॉब्लमाची वाट इज हियर, मागीर हांवें खंय वचपाची गरज आसा? Solution is in the word. The world is giving me problems. So when the world is giving me problems and I know that the solution is in the word, where should I go? पूण आमी सदांच अशें करता काय? जेन्ना संवसारान प्रॉब्लम आमकां मेळटा जाल्यार खूबदां आमी कितें करता? आमी संवसारा कडेनूच सोल्युशन सोदूंक भोंवता. घोडेक आमी फ्रेंड्सां कडेन, शेजऱ्यां कडेन, कोणा कडेन विचारतलीं म्हज्या जिवितान अशें अशें घडटा, कित्या पासत घडटा. समटायम्स वी मे लूक एट सायकॅट्रीक हेल्प आनी कसलें हेल्प, सगलें आमी करता. पूण जूंय आमकां वी हॅव द वर्ड ऑफ गॉड, हीज प्रॉमिसीस, थंय आमी वचूंक विसरता. तर देव आमकां सांगता
म्हजें उतर म्हणल्यार जिवीत वाट आनी सोत. आनी कितेंय म्हजें प्रॉब्लम जावं, देर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम दॅट वी एनकावंटर in this world for which there is no solution in his written word. सगळ्या प्रॉब्लमाचें सोल्युशन ऑलरेडी देवान आमकां आपल्या पवित्र उतरान बरोवन दिलोलें आसा. सो आतां हांवें म्हाकाच विचारूंक जाय, पूण जोरी तर तें पवित्र पुस्तकान दिलोलें आसा जाल्यार तें म्हाका कित्याक खबर ना? म्हाका कित्याक खबर ना काय? If all the solutions are there in the word of God, then why is it I don't know about it? कित्याक पासत म्हाका खबर ना? Yes, brother? ब्रदर म्हणटा आमी तें वाचूंक ना. आमी वाचूंक ना म्हणटकर आमकां खबर ना. आतां जेन्ना आमकां गमोन येता की हांवें तें वाचूंक ना म्हणटकच म्हाका तें खबर ना. सो इज दॅट दी एंड? I did not read, so I don't know. जोरी तर तुमकां इतलेंच खबर आहा की सगळे म्हजे प्रॉब्लमाचें सोल्युशन, कम्फर्ट, हिलींग, डिलिव्हरन्स, अबंडन्स, जॉय, पीस सगळें म्हाका हांगा मेळटा. आनी म्हाका खबर आसतनाय हांव जोरी तर थंय वचना जाल्यार तें बरेंपण म्हाका म्हज्या जिवितान मेळटलें. मागीर असल्याक मनशाक आमी कितें म्हणटलीं? Would it not be foolish of us when we know that the solution to our problem is already available, but I choose to ignore. I choose to look in all other direction except the direction of the word of God. So, ह्या प्राचीत काळान आयज आमी प्राचीत काळाचेर नियाडुया. सो प्राचीत काळान आमी म्हणलें केन्ना सुरू जालें प्राचीत काळ? एश वेनसडे. एश वेनसडेक सुरू जालें आनी मागीर तें केन्ना सोंपता? थर्सडे. मंडे थर्सडे आमी म्हणटा त्या दिसा सोंपता. सो ह्या दिसांनी ह्या प्राचीत काळान आमी आमकां इगोर्ज मात शिकयता. प्राचीत काळान सगल्यांकून चड गरजेचें जें आमी करूंक फावो ती वस्त म्हणल्यार कितें? प्राचीत काळान जें पयलें द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट वी नीड टू डू ड्युरींग अ लेंटन सीजन, बिकॉज लेंट इज अ सीजन ऑफ ग्रेस. आमकां देवीक कृपा मेळटा ह्या प्राचीत काळान. देवाची ओपूट कृपा आमकां फावो जाता. तर ह्या प्राचीत काळान जेन्ना प्राचीत काळाची सेवा धर्म सुरू केलो तेन्ना फादरान आमचे तोकलेक कितें तरी लायलें न्हू? कितें लायलें? एश लायलो न्हू, गोबर लायलो. सो ती कसली कुणा? येस ब्रदर? सो आमी धूड आनी मागीर कितें जातोली? धूड आहा तें भांगार जातोली? कितें जातोली? धूड आहा ती आमी धूडूच परतून वयतली न्हू. सो डस्ट यू आर एंड टू डस्ट यू शॅल रिटर्न. जर आमी जाणाव दॅट डस्ट कित्याक म्हणला? डस्ट कित्याक म्हणला? मनशाक कसो रोचलो देवान? मनशाक कसो रोचलो? मातयेचो. सो वी हॅव बीन क्रिएटेड, ओके, मातयेचो आमकां रोचला आनी डस्ट आनी टू डस्ट वी वील रिटर्न कित्याक म्हणला? आनी टू डस्ट आमी कित्याक म्हणला? मनीस मरतकोर आमी मातयेक लायता आनी मनशाची कूड जी आसा तो परतून मातयेन वयता न्हू. सो जी कूड आमकां दिल्ली आसा देवान मनशाक एका आमी कितें म्हणटा? अर्थ सूट म्हणटा न्हू. संवसारान आमकां भोंवंक आनी आमचें जिवीत हांगा जिवंक आमकां एक अर्थ सूट आहा, दॅट इज द बॉडी. आनी मनीस म्हणल्यार man is a spirit, okay, the spirit lives and we have a soul and we have a body. So आमचो स्पिरीट जो आसा आनी सोल आहा तो कुडीन रावता. सो ही कूड जी आसा ती मातयेची रोचल्या ती माती जातली.
सो द कॉल ऑफ ना ओके सो वी वील गेट टू इट. सो जेन्ना आमी मातयेची आमकां रोचल्या आनी माती आमी जातोली तर जें आमकां गरजेचें आसा इज नॉट जस्ट द बॉडी. दीस इज फिजिकल वॉट वी सी. कितले वर्सां उरतली ही कूड? से 120 ओके से एक म्हणूया 120. जी कूड आमची इतलेच वर्सां उरतली. नाव इफ वी हॅव टू लूक एट द होल ऑफ इटर्निटी ओके देवान जेन्ना संवसार रचलो एंड टील इटर्निटी ते सगळीं जी वर्सां जी आमी म्हणटा तितून से 120 इयर्स आमी ते आतां समज एक मॅप आहा न्हू वर्ल्ड मॅप दवरुया आनी वर्ल्ड मॅपाचेर जोरी तर आतां आमी हिंगा आसा हिंगा जाकनी बांद नावेली म्हणटा रायट. सो जाकनी बांदाक तर आमी वर्ल्ड मॅपाचेर घातलो जाल्यार न्हू तो एक डॉट सुद्दां न्हू. मेबी लायक यू नो इफ यू टेक अ पिन एंड यू जस्ट प्लेस अ पिन ऑन द मॅप तो सुद्दां व्हडलो. So we understand that context that in eternity this life that we have in the physical जे आमची कूड जी आसा तो एक डॉट सुद्दां न्हू. आनी इन कॉन्टेक्स्ट जेन्ना आमी पळयता की तो एक डॉट सुद्दां न्हू तो डॉट सुद्दां न्हू ते जिविता पासत कितले आमी त्रास उपास तापास हुस्के कोंती जोगडी मारामारी कितले म्हूण आमी कोत्ता. सो वेन वी अंडरस्टँड दॅट आर लायफ ऑन अर्थ इज ओन्ली फॉर अ फिक्स्ड अमावंट फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स जाल्यार खंय आमचें चड लक्ष आसूंक फावो. कूड नेटोवंक जाय काय आमचो आत्मो नेटोवंक जाय? आमचो आत्मो नेटोवंक जाय न्हू. पूण सगळें लक्ष खंय आसता? कुडीचें. आयज हांव कितें खातोलें, आयज हांव कितें न्हेसतलें, खंय रावतलें, कितें करतलें. सो ऑल द टायम आमचें मन सगळें इन द फिजिकल जें आमकां दिश्टी पडटा. आयज ओके लास्ट टायम रेतिराक गेलोलें हांव हो ड्रेस घातलोलो. आतां म्हजे कडेन थोडेच ड्रेस आहा. आतां परतून तो रेतिराक वयता जाल्यार तोच ड्रेस घालचो पडटा सेम ड्रेस घालचो पडटा. बेटा आय डोंट गो. कॅन वी बी सर्वड दीस कायंड ऑफ लायज? असल्यो फोटी आमकां देंवचार दिवंक शकता. म्हजे कडेन 4-5 ड्रेस आहा. डेली मिसा वयतो जाल्यार म्हाका तेंच पोतून घालपा पडटा. मागीर सगळीं म्हणटलीं तेंची ड्रेस घालन मिसा येताय. बेटा आय डोंट गो. सोमना एक पाट गेले जाल्यार म्हण तूं मेबी आय हॅव टू रिपीट इट आफ्टर अ मंथ. सो म्हाका बरें घालूंक मेळना, बरें न्हेसोंक म्हजे लागीं घडना. सो आय अवॉयड गोईंग टू द हावज ऑफ गॉड. जावंक शकता न्हू. प्रेज गॉड. एंड दीस इज वेरी प्रॅक्टिकल. आय इवन नो ऑफ पीपल who would refuse to go for a function or for a get together because last time घातलोलें तेंच घालून वसोंक पडटा म्हणून हे फावटी वचना कित्याक मागीर लोक कितें म्हणटलो. सो खंय आमची नदर आनी खंय आमचो फोकस आहा? बायले कुडीचेर. आनी जी कूड नॉट इवन अ डॉट. सो कितें नेटोवंक चड गरजेचें? जें टेम्पररी आसा काय जें पर्मनंट आहा? जें पर्मनंट आसा. इटर्नल लायफ वीच गॉड हॅज प्रॉमिस्ड अस इन हीज सन जीसस क्रायस्ट. दॅट इज वेअर आवर होल फोकस हॅज टू बी. म्हाका हें इटर्नल लायफ हें देवाचें जिवीत जें आसा सिस्टर इटर्नल लायफ थँक्यू जीसस. जें सासणीक जिवीत जें आमकां देवा कडल्यान मेळ्ळां तें हांव कशें म्हाका मेळूंक जाता आनी कशें तें म्हज्यान हाव इज इट दॅट आय वील मेक शुअर दॅट आय एम वीथ गॉड टू इटर्निटी. सगळें तर म्हजें लक्ष म्हज्या कुडीचेर, म्हज्या जॉबाचेर, म्हजे कुडीचेर, म्हज्या जेवणाचेर, म्हजे कार,
my house. If the whole focus is only on that, will there be enough time to even think about my spiritual journey with the Lord? Magiran time astolo? Na. मोगाच्या भावा भयणींनो जेन्ना आमी सगळे वेळा सगळे ओगोतात कुडीचें चिंतात जे स्टेटसाचें चिंतात मागीर कितें जाता द एनिमी इज किपींग अस ब्लायंडेड म्हणजे तो आमच्या मुखार एक पडदो घालून दवरता आनी पडदो कित्या पासून घालून दवरता तो ही इज पुटींग अ वेल इन फ्रंट ऑफ अस सो दॅट people don't see the message of the gospel of Christ. आणि जे पर्यंत देवाची बरी खबर मनीस पळयना संवसारीच वस्तू चोयत आसता. सो एवरीथींग अबाउट द वर्ल्ड इज वॉट ही इज कन्सर्न. आनी जेन्ना आमी तेंच पळयता मागीर संवसारान कितें आसा फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग कॉम्पिटिशन. ताणें मे बी समबडी हॅज अ हॅचबॅक कार आतां म्हाका SUV जाय मागीर कोणाक आनी कसली गाडी जाय मागीर तेज्या बरी जाय. सो वॉट आर वी डुईंग वी आर कम्पिटींग इन दीस वर्ल्ड फॉर मटिरियल थिंग्स. जावंक शकता ताजे कडेन बिश्टी बायक आहा म्हजे कडेन इम्पोर्टेड बायक आहा सो म्हजो दर्जो मातशें वयर. आतां ताजे कडेन इम्पोर्टेड बायक आहा म्हणटकूर मागीर दुसऱ्याक मातशें उणेंपण आमको ना तेसोली आमकोडे आसपा जाय आसली. सो वॉट इज हॅपनिंग आमी कॉम्पिटिटीव स्पिरिटान येता आमी कंपॅरिजनान येता. सो आमी कंपेर करता आसतना मागीर आमकां कितें दिसता आमी उणें आमी सकल ते वयर. सो देन आमी जें देवान आमकां जिवीत दिल्लें आहा ते जिविता खातीर आमी देवाक आर्गां दिवचे बदलेक आमी कितें करता वी थिंक आर सेल्फ एज लो. आमी गरीब आमी बरीं दिसनात आमचे कडेन घोडो ना. सो मागीर कितें आयलें पिटी पाटी न्हू भोंगो म्हजे कडेन कांयच ना. म्हजीं भुरगीं शिकोनात म्हाका खंय हॉलिडेयांक वचोंक मेळना. 3 वर्साक 3 फावटी हॉलिडेयान वयतात म्हाका खंय हॉलिडेयांक वचोंक मेळना म्हजे कडेन पयशे नात. सो वॉट आर वी गेटींग इन टू वी आर गेटींग इन टू थ्रू कंपॅरिजन आमी आमकांच खाला उडयत आसता. बोंगो म्हजें चुरचुरे म्हजे सो पुअर मी. सो दीज थिंग्स आर दे गोईंग टू डू एनीथींग गूड टू यू. ह्यो जेन्ना तुमी तुमचे अशें सेल्फ पिटीन रावतलीं तुमकां कितें बरेंपण जातलें ना. जोरी तर तुका दिश्टी पडटा तुज्या शेजाराक तुज्या सोरभोंवती समवन इज डुईंग गूड यू शूड बी हॅप्पी अबाउट इट. तुवें खुशाल जावंक जाय की देवान ताच्या जिवितान बरेंपण दाखयलां. आनी जोरी तर देवान त्या मनशाच्या जिवितान बरेंपण दाखयलां आनी जेन्ना तूं खुशाल जाता यू मेक अ प्रेयर एंड से लॉर्ड यू हॅव ब्लेस्ड दीस पर्सन अबंडंटली. तुवें ताका सुबाम आशिर्वादान बोल्लोलो आसा आनी जेन्ना तुवें ताका सुबाम आशिर्वादान बोल्लोलो आसा दोनी हांव तुजे लागीं मागतां ताजें काळीज तूं मोवाळाय. So that now with the blessing that person has received, that person considers to bless others. So आता कितें जातलें now तुजे भितर जी नाटकां आसा तुजे भितर जे उणेंपण भोगता तेन्ना जेन्ना तूं दुसऱ्या पासत बरें मागतलय तेन्ना your heart itself changes. Now rather than thinking ill and evil about the other person तूं ताचेर बेरसांव मागता. यू आर प्रेयिंग अ ब्लेसिंग and you are praying for that person that with the blessing that person has received that person is now inspired to be a blessing to others. Praise God. Thank you Jesus. So आता आमी ह्या प्राचीत काळाची थोडीशी आनीक अदीक म्हायती घेवया. ओके. सो हांव कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्चांतल्यान एक आवेसवोर वाचता. Catechism of the Catholic Church इंतून 540 ह्या पेरान बरयल्लें आसा. By the solemn 40 days of Lent, the Church unites herself each year to the mystery of Jesus in the desert.
सो आमी म्हणलां न्हू सुरवातेक हें प्राचीत काळ आनी 40 दीस आमचे प्राचिताचे आसात ते आमी खंयच्यान 40 दीस दवरता the solemn 40 days of Lent of the church is uniting herself each year म्हणजे दर एका वर्साक आमी जेजूच्या ओरोण्यांतल्या 40 दिसांचेर आमी नियाळता we join to the 40 days. आतां 40 दीस जेजून जे ओरोण्यांक सारले कित्या पासत जेजून ते सारले कित्या पासत जेजून सारले ओरोण्यान 40 दीस ओके केन्ना सारले when did Jesus go into the wilderness केन्ना after praise God जेजू जेन्ना बावतिझम घेता जॉर्डन where John the Baptist baptizes him so पयलें कितें जालें पयलें जेजूचे his identity was confirmed जेन्ना जेजूक बावतिझम दिता आनी जेजू त्या उदकांतल्यान वयर सरता पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता in Matthew तुमचे कडेन बायबल आसात जाल्यार मातशें तुमचो बायबल उगडात Matthew chapter 4 verses 17 Matthew chapter 4 verses 17 this is after Jesus is baptized and he comes out of the water. The word of God says, okay, I'll read from verses 16. Matthew 4:16. And when Jesus had been baptized, जेन्ना जेजूक बावतिझम दिलो, just as he came up from the water, जेन्ना उदकांतल्यान जेजू वयर सरलो, suddenly the heavens were opened to him and he saw the Spirit of God descending like a dove and a lighting on him, and a voice from heaven said, "This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased." तर अशें म्हूण कोण म्हणटा This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. कोण म्हणटा कोण म्हणटा बाप म्हणटा न्हू This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. Matthew chapter 3 verses 17. Okay? This is my Son, the beloved, with whom I am well pleased. So this is the identity of Jesus. Now, जेजूची identity, sister, identity. तुम्ही समजल्यात द आयडेंटिटी ऑफ जीसस जेजूची वळख म्हणल्यार हो म्हजो पूत मालगडो पूत आनी तितून आय एम वेल प्लीज तितून म्हजें दादोसपण आसा आय एम वेल प्लीज म्हणून देव म्हणटा आतां this is a way by which God is owning up his Son who's in the flesh. जेजू जो कुडी मासान संवसारान आयलो देव आसतानाय he is God himself so he was on planet earth in the physical in the body तेन्ना सोर्गींचो बाप कितें म्हणटा ओ म्हजो पूत मालगडो तातूंत म्हजें दादोसपण आसा विथ whom I am well pleased जाल्यार ह्या वेळार जेन्ना when God says with whom I am well pleased जेजून कितें केल्लें त्या वेळार did Jesus do any miracle did Jesus heal anybody did he even preach one sermon ना मागीर how is it that God says with whom I am well pleased मग कसो देव म्हणटा ओ म्हजो पूत मालगडो फायन बट विथ whom I am well pleased praise God thank you Jesus my dear brothers and sisters दर एका मनशाच्या जिवितान दर एका मनशाक देवान ह्या संवसारांक धाडला त्या मनशाक देवान एक प्लॅन
एक पर्पज दिवन धाडला. तेच भाशेन जेजू जो मनीस सोयंबान संवसारान आयलो, ही ऑल्सो हॅड अ प्लॅन अँड पर्पज. अँड गॉड the Father had this confidence in his Son, that his Son, who is come to planet Earth to fulfill his plan and purpose. He knows that he is the Son who's come here to fulfill his plan and purpose. The very fact that Jesus agreed to the plan of the Father to come and go to the cross and to die on the cross, that is what is pleasing to God. So God says, with whom I am well pleased. So the action complete korche poilins Deo munta I am well pleased, because Jesus accepted the plan of God to save, to bring about salvation to entire humanity. So Jesuchi odok oshi ki he is the Son of God, the beloved of the Father. आता तुमकां हो जालो जेजूचो बावतिझम, सारकें? तुमी सगळ्यांनी बावतिझम घेतला? शुअर? मागीर आतां तुमी कोण? यू हॅव बीन बॅप्टायज्ड. आनी तुमी सगळ्यांनी बावतिझम घेतला जाल्यार, इफ आय हॅव टू आस्क इन सिंपल वर्ड, ए भयणीक तर हांवें विचारलें, तूं कोण? जाल्यार तुजो रिस्पॉन्स कितें आसतलो? तूं कोण भयणी? इन युअर ओन वर्ड्स, तूं कोण? तूं म्हणटा हांव आपूण क्रिस्तांव म्हणटा तें. तूं कोण? यू आर अ स्पिरीट. आनी कितें आन्सर आहा? फाटल्यान भावान एक म्हाका बरो आन्सर दिला. तो म्हणटा आपूण देवाचो पूत. आतां हिंगा सगळीं आमी जीं आसात इतलीं जाणां, एकलोच देवाचो पूत काय? एकलोच देवाचो पूत? मागीर दुसऱ्यांक खबर आसा काय आपूण देवाचो पूत काय देवाची धूव म्हूण तुमकां खबर आसा काय? मोगाच्या भावा भयणीनो, हाकाच लागून पवित्र पुस्तक आमकां होसेयाच्या पुस्तकान म्हणटा, होसेया चॅप्टर 4 वर्सेस 6, माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज. आमकां ही जाणवाय ना, नॉलेज ना. कसली नॉलेज? वॉट इज माय पोजिशन? म्हजो दर्जो, वॉट इज माय पोजिशन? ह्या संवसारांत जे हांव आसा, इफ आय थिंक आय एम सिमित्रा, I am a human, I am an individual, जाल्यार हांव सगळे म्हजेच वस्तूंगींक करूंक वावुरतलें, isn't it? If I think of me by my name, that I am a daughter of, आतां म्हजो बापूयचें नांव आंतोनियो, हांव आंतोनीची धूव, हांव सिमित्रा, हांव कोणाची गोरकान, हांव कोणाची आवय, इतलेंच तर हांव चिंतलें जाल्यार जितलें की हांव करूंक सोदतलें तें हांव म्हजेच वस्तूंगी करतलें न्हय, इजंट इट? पूण जेन्ना म्हाका थावें जाता, वेन आय नो एंड आय एम कन्विन्स्ड आय एम अ चायल्ड ऑफ गॉड, जेन्ना हांव देवाची धूव, जाल्यार इज देर एनी लिमीट टू वॉट पोटेन्शियल गॉड हॅज पुट इन मी? जेन्ना जेजू जाणालो आपूण देवाचो पूत म्हूण, जेजू जाणालो आपूण देवाचो पूत म्हूण. येस, इन द फिजिकल ऑल्सो द वॉयस केम फ्रॉम हेवन विच सेड, नो, दिस इज माय सन, द बिलव्ड विथ हूम आय एम वेल प्लीज्ड. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना तुमकां इगोर्जेन व्हरून बावतिझम दिला, ओ बावतिझमाचो साक्रामेंट दिला, the manner in which God spoke about Jesus, this is my son, the beloved, with whom I am well pleased. You have to know that God has spoken the same word about you. Praise God.
थँक यू जीजस. देव तुमचे विशीं हींच उतरां म्हणटा बावतिजमाच्या साक्रामेंतान. इफ वी लूक एट रोमन्स 6:4, प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. जांचे कडेन बायबल आसात, आय वूड रिक्वेस्ट यू टू ओपन युअर बायबल. We'll start from Romans 6:3. कोणाकूय वाचूंक जाय? Anybody would like to read? Romans 6:3, sister. Romans 6:3. 6:3 and 6:4. To the sister here, no, in blue. You have a Bible with you, right? Romans 6:3 and 6:4 वाच. For surely you know that when we were baptized into union with Christ Jesus, we were baptized into union with his death. By our baptism, then, we were buried with him and shared his death, in order that, just as Christ was raised from death by the glorious power of the Father, so also we might live a new life. Praise God. Thank you, Jesus. So, amka anga kiten dista. I have the sister has read from the Good News translation. I have the NRSV with me, so I'll read it once more. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore, we have been buried with him by baptism into his death, so that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. So, baptisma udeshi ami क्रिस्तांत मेल्याव, आमकां पुरला आनी आमी पुनर्जीवन जाल्याव. सो नाव इन क्रायस्ट वी आर लिवींग दीस न्यूनेस ऑफ लायफ. म्हणटोगोर आतां जी आमी मेल्याव आनी सो मेल्याव म्हणटोगोर म्हाका ऑलरेडी पुरलें. ओके. सो आतां जे हांव जियेता ते हांव न्हय, पूण म्हजे सोवे क्रिस्त जियेता. सो नाव वेन गॉड लुक्स एट मी, what does God see in me? Who does God see in me? मोजे भितर देव बाप कोणाक पळयता? कोणाक पळयता? So that is why we who are baptized in Christ, we are the sons and the daughters of the Father. कित्याक आतां हांव न्हय, आमी म्हणटा न्हू मिसा कांतार, हांव न्हय पूण क्रिस्त जियेता म्हूण म्हजे थंय. But do we really believe that Christ is living in me? जोरी तर आमी सोत मानता आनी आमकां तावें आसा की म्हजे भितर इट इज नॉट आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. मागीर म्हजो स्वभाव कितें जातलो? आतां जेजू गेलो, चलतां चलतां कोण लेपर येयलो, सायबा घोट्टा जाल्यार म्हाका बरो कर. मागीर जेजून कितें केलें? जेजून ताका हात लायलो आनी ताका बरो केलो न्हू. Now, Christ is living in you. So, do you have the same empowerment? मागीर तुमच्यांनी दुयेंतांक बरें करूंक जाता? जाता? येस. पूण आमी करता काय? आमी करता काय? आतां जेजू जेन्ना संवसारांत जियेलो, इन द फिजिकल बॉडी जेन्ना जियेलो, तेन्ना जेजू कितें करतालो? मोस्ट ऑफ द टायम दॅट ही वॉज लिवींग, वॉट वॉज ही डुईंग? कितें करतालो? हिलींग करतालो, प्रिचींग करतालो. आतां जेजू तुमचे भितर आहा. हिलींग करतात करना खबर ना. प्रिचींग करतालो. मागीर आमी जेन्ना आमचे भितर जेजूक घेवन भोंवता, मागीर आमी प्रिचींग करपाक गरज? प्रिचींग करूंक गरज? आतां जीसस इज द वर्ड. ओके. आतां हें वर्ड जें आसा तें जेन्ना आमी दुसऱ्याक दिता जाल्यार आमी कितें करता? वी आर गिवींग
जिजस न्हू. मागीर आमी कित्याक फाटीं सरता काय? सोगलीं जीं हांगा आसात, हांव एक सुद्दां एक्सेप्शन आसचें ना जाका बायबला वयली एकूय वर्ड खबर ना. एटलिस्ट वन स्क्रिप्चर फॉर शुअर यू वील नो. रायट? एक तरी वर्ड खबर आसतली. या ओके ब्रदर, म्हाका एकूच वर्ड सांग जी वर्ड तुका खबर आसा. बायबला वयली एकूच स्क्रिप्चर सांग जी तुका खबर आसा. ओके. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आतां ह्या भावान काय बरें सांगलां. कितें म्हणलां? 1 Peter 2:24. कितें म्हणटा? He bore our sins in his body, and he has made us the righteousness of God. By his wounds you have been healed. आता ही जी वर्ड ब्रदर तुवें सांगल्या, ही इतली पावर पॅक्ड वर्ड. यू नो, ऑन दीस वन स्क्रिप्चर वी कॅन स्पेंड द होल डे. तिची समजणी घेवंक आमच्यान आखो दीस काडूंक जाता. फर्स्ट कितें, इफ वी हॅव टू टेक इट इन ब्रीफ, ही बोर आर सिन्स इन हीज बॉडी. जाल्यार आमी सगलीं जीं हांगा आसा, आमी पातोक आदारता. डू वी कमीट sin? Do we fall in sin? Do we fall in temptation? पातोक आमी आदारता? ओय काय ना. पूण आतां तुमकां सगल्यांक देवाचें उतर खबर आसा, मागीर पातोक कशें करतात तुमी? जाणा जावनूय कोत्ता पातोक? इज इट पॉसिबल दॅट यू वील फॉल? खबर आसा सगलें, पूण ताळणेन पडोंक जाता न्हू? जाता, आनी ताळणेन पडटा आमी. तर पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता? ही बोर आर सिन इन टू हीज बॉडी. म्हणजे ताणें आमची पातकां, आमचे पातकांचे सोयम आनी आमची सगळीं पातकां आपले कुडीन घेतल्यांत. मागीर जोरी तर कोणूय एक मनीस पातकी आसा, त्या मनशाक आमच्यांनी सांगोंक जाता, मोगाच्या भावा, मोगाचे भयणी, भिवू नाका. तूं पातकान पडल्यार भिवू नाका. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ताणें आमची सगलीं पातकां आपले कुडीन घेतलीं. ताणें आमकां प्रमाणीक केली की हॅज मेड अस रायचियसनेस ऑफ गॉड. म्हणजे आमकां देवा सोवें प्रमाणीक केल्यान. सो वेन गॉड थ्रू जिजस डेथ ऑन द क्रॉस आमकां प्रमाणीक केल्यान, म्हणटकच जेन्ना आमी दुसऱ्याक सांगता जाल्यार त्या वेळार त्या मनशाक आपलें जिवीत नवसरूंक एक संदी जावंक शकता. कॅन इट बी एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर दॅट पर्सन टू बी रिकन्सायल्ड बॅक टू गॉड? पूण आमी कोत्ता काय सगळे फावटी? एक जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ understanding without disclosing the identity of the person, I'd like to share this instance which happened just yesterday as I was preparing for this class. A क्लासीन शिकोवंक हांव जेन्ना म्हजी तयारी करतालें तेन्ना म्हाका एक कॉल आयलो. वन सिस्टर इन क्रायस्ट, शी कॉल्ड मी, आनी ती म्हाका म्हणूंक लागली, प्राचीत काळ न्हू आतां, म्हजे पासत माग. हांवें म्हणलें कितें म्हूण मागून तुजे पासत? परत म्हणूंक लागली, ना हांव पातकी. हांवें म्हणलें कितें जालें? पातकां म्हणलें सगल्यांनी केल्यांत. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ऑल हॅव सिन अँड फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड. सगलीं आमी पातकांत आतां जल्मल्या. कित्याक द डे ॲडम डिजोबेड गॉड, दॅट डिजोबिडियन्स लेड टू सिन अँड डेथ. आनी तेन्ना सावन आमी पातोक आदारीत आयल्या, सारकें? पूण तिचें म्हणणें कितें आसलें? आपूण पातकी आनीक आपूण कशींच स्वर्गार वयची ना. यू नो, लिटरली द एक्स्ट्रीम. लायक हांवें म्हणलें, भयणी तुवें केन्नाय कुमसार केलां? वय म्हणोंक लागली, कुमसार केलां. पूण मागीर तूं बावाड धरना, तुवें कुमसार केलां जाल्यार देवान तुजें पातोक बोगशिलां. ती म्हणटा, म्हाका कॉन्फिडन्स ना, देव म्हाका बोगसूंक शकता. म्हणजे म्हजें पातोक
इतलें वायट की म्हाका आनी देवा कडल्यान बोगसोणें मेळोंक जायना. सो जेन्ना म्हाका ताणें अशें सांगलें, आय वॉज लेड बाय द होली स्पिरीट टू टेल हर वॉट हॅपन्स इन अ कन्फेशन. ताका हांवें समजोणी दिली. पयलें म्हणलें तुवें तुज्या पातका, जेन्ना तुवें पातकाचो उगडास कोत्ता, तुवें तुज्या पातकाची दूख दवरूंक जाय. जोरी तर आमकां खबर आसा आमी पातकान आसा आनी आमकां त्या पातकाची दूख ना. आय नो आय हॅव सीन, बट इट्स ओके, एवरीबडी सिन्स. म्हजो तर एटिट्यूड असो जालो जाल्यार मागीर फुडें कुमसाराच्या साक्रामेंताचो म्हाका कसलोच फायदो जावचो ना. बट वेन आय नो दॅट येस, I have fallen, I have sinned, I recount my sin, I make a decision की आतां म्हाका निचो करचो आसा, ह्या पातकान म्हाका परत पडपाचें ना. सो हांव एक कन्विक्शन दवरतां की म्हाका म्हज्या पातकाची दूख आहा, हांव परतून त्या पातकान पडोंक सोदिना आनी मागीर हांव हो निचो करून कुमसाराच्या साक्रामेंतान वचून पाद्रीक सांगता आनी द प्रिस्ट who is anointed to forgive us, to absolve the sin, आमकां हें पातकाचें बोगसोणें दिता, आमकां थोडें प्राचीत दिता. त्या वेळार जोरी तर हांव विस्वास दवरतां म्हजें पातक धुवन काडलां जाल्यार ते वेळार आमकां एक खुशालकाय भोगोंक जाय की म्हजें आदलें पातक, म्हजें सोयम जें आसा तें जेन्ना हांव रोडलां तेन्ना देवान तें म्हाका बोगशिलां. तर आतां हांवें प्रयत्न करूंक जाय, हांवें निचो करूंक जाय, परतून तेच ताळणेन पडोना जावं. बट इज इट पॉसिबल दॅट वन्स यू हॅव कन्फेस्ड फॉर अ सर्टन अबाउट अ सर्टन सीन, मागीर ते लायफान तुमी केन्नाच करचें ना? एक पातक केलें आनी ते मागीर पातक कुमसार जाली, पाद्रीन तुमकां बोगसणें फावो केलें, देवाचे कृपेन तुमकां बोगसोणें फावो जालें. डज इट मीन दॅट यू वील नेवर कमीट दॅट सीन अगेन? येस ऑर नो? केन्नाच परतून तें सीन आनकोडे खंयच्याय मनशा कडेन परतून तें जावचें ना असो ताजो समज? येस ऑर नो? नो. You see, by all means, we make a conviction, we ask for God's grace, we pray, and we resolve not to do it. But it does not mean that you will never ever fall again. You can. But that is why, now what happened to this sister? Just to explain it a little better, she is a widow. She doesn't have children. And she got into an illicit relation with another man who's married, who has a family, who works overseas. And what would happen is, whenever he would come down, she would have a relation with him. So जितले पावटी ते कुमसाराक वेताले ही बोईन, कुमसार ती जाताली. But in her mind, she was like, I know that as long as he's away, it is fine. The moment he comes down, I am going to fall into that trap all over again. So ताजे मोनान आसलें आतां, anyway, देव काय म्हजें पातक म्हाका बोगशिचो ना. म्हाका काय स्वर्गीन सुवात आतां म्हाका आनी सुवात ना. Because she condemned her own self and she thought that she cannot come out of it. So praise be to God. I just explained to her about the instance where the woman who committed adultery, जी पोरदुवार केल्ली ओस्तोरीक लोक जेजू सोवें हाडटात, कित्याक they wanted to तांचे चाली पोरमोणे she had to be stoned to death. So जेन्ना तिका हाडटात जेजू फुडें, मागीर जेजू कितें म्हणटा, सोगले मारात म्हणटा फातोर. कोणें केन्नाच पातक कोरिना, ताणें पयलो फातोर मारचो. सो जीजस ते ओस्तोरी सोवे दोयाळ, he is merciful, he is compassionate, and he tells them whoever has never sinned should be the first one to throw the stone. मागीर कोणूय उरलो ना, सोगले गेले. So which means that all of us have sinned and we also keep falling. But the good news is that
God has given us this grace that we come back to Him in repentance. आमी पातकाचें दूख दवरून आमी देवा कडेन परतून येवंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवा कडेन परतून दूख दवरून येता तो आमकां बक्षिता काय बक्षिना? देव आमकां केन्नाय धांवडायता? ना तुवें येदें व्हडलें पातक केलां, से अप टू 90% बॅड आय वील फोगीव. 90 वयर % बॅड आहा जाल्यार हांव बक्षिचो ना अशें म्हणटा? एनी टायम गॉड सेंड्स अ पर्सन हू कम्स इन रिपेंटन्स बॅक विथआउट फोगिवींग? ना. ते वस्तोरेकूय तो म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा? तूं वॉस एन सीन नो मोर. परतून तें पातक आदारी नाका. सो ए भयणींक जेन्ना ही समजणी दिली, आय बिलीव एंड आय चूज टू बिलीव दॅट द होली स्पिरिट हॅज कन्विक्टेड हर. नो मॅटर हाव बॅड हर पास्ट हॅज बीन, नो मॅटर हाव टेरेबल इट हॅज बीन. घोडे ताणें जाणा आसतनाय केलां आसतलें. knowingly she has done. Sometimes we do certain things unknowingly, but she admits that she has done it knowingly. And yet the mercy of God is available for every repentant sinner. देव आमकां आपली काकूत दिल्या शिवाय रिते रिकाम्या हातांनी परतून केन्नाच धाडिना. All he wants is that we come to him in repentance. आमी आमचें जिवीत बदलून देवा कोळे परतून येवंक जाय. आनी प्राचीत काळ इज ऑल अबाउट रिपेंटन्स. It's all about returning back to God in repentance. Okay, so if we see, you have heard the story about David. Davidachi tumi aikola povit pustakan 2 Samuel chapter 12 and taji asa. So in a nutshell, if we have to see, now David, was he a great king? Was David a great king? कोण उलय ना कितें जालें? खबर ना काय? Was David a great king? Do we know that Jesus comes from the lineage of David? ताका म्हणटात न्हू, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कोर. हां, आयकलां न्हू? Jesus, son of David, have mercy on me म्हणटात न्हू. So जेन्ना जेजू कडेन the blind beggar calls unto him, he says, no, Jesus, son of David. So दाविदाचो पूत, so दावीद बरो व्हडलो राजा न्हू, आनी ताचे लिनिएजांतल्यान थ्रू दॅट जिनियोलॉजी जीसस हॅज कम. तो पूण दाविदान कसलें पातक केल्लें काय? नाव जीसस इज होली. Now he is born on this planet earth. So म्हणजे जेजूची जी लिनिएज आसा तितून आनी कांय पातक बी आसचें ना न्हू. सगळें प्युअर, होली, रायचस, सगळें बरें आसलें आसतलें न्हू. सो डेवीड ऑल्सो मस्ट हॅव बीन लायक परफेक्ट, विथआउट फ्लॉ, विथआउट ब्लेमिश. कसलें पातक आदारूंक ना, कसली चूक करूंक ना, सामको नितीवोन सारको. सारकें? दाविदानूय पातक केलें? शुअरू? प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. सो दाविदाचेर थोड्या उतरांनी आमी उलयतले जाल्यार डेवीड वॉज द किंग, आनीक तांचे उमक्या टायमार they used to go for war. They used to be in the battle, and the king would go with his people. पूण त्या टायमार तो वचूंक ना. He was in his palace. आनी तो जेन्ना आपल्या ही वेंट ऑन द रूफ, टेरसीचेर जे आमी आतां म्हणटा, ताका एक ओस्तोरी दिसली, अँड दॅट लेडी वॉज बेदींग. सो ताच्या मनान लस्ट वॉज कन्सिव्ड अँड ही कॉल्स फॉर दॅट लेडी. तो ताची खबर काडटा, आनी जेन्ना तो ताची खबर काडटा ताका कळोन येता ती उमक्याची धूव आनी उमक्याची पोतीन, उरियाची पोतीन. आनी तो तिका आपयता आनी तिका आपोवन तिचे कडेन इलिसीट रिलेशन दवरता, अँड ही हॅज अ रिलेशन वीथ हर, आनी ती परती आपल्या घरान वेता. अँड आफ्टर सम टायम शी सेंड्स अ वर्ड दॅट शी इज प्रेग्नंट. आतां प्रॉब्लम, he had illicit relation, कोणाक खबर ना. So as long as nobody knows,
For him, it was okay. But now that she is pregnant, is the big question. Why? Because tazo gorkar na garan. He is at war. And when they go to war for months together, they are in the battle, no? Ata jor तेजे भुरगें फाल्यां जल्मलें आनी भुरगें जल्मताक आमकां सगळ्यांक खबर आसा 9 म्हयने लागतले. सो वेन द चायल्ड इज बॉर्न, पीपल वील नो दॅट her husband was at war and from where the child has come. So जेन्ना ही खबर दाविदाक पावता, सो ना एक रॉंग केलें ताणें. पयली रॉंग कितें? ही हॅड अ इलिसिट रिलेशन विथ अ मॅरीड वुमन. ताका बायल आसली, दाविदाक बायल आसली आपली, ताचे कडेन कितल्यो आसल्यो दिल्ल्यो देवान. राजा त्या तेंपार तांच्यो खूब बायलो आसताल्यो, तांचे पॅलसीन आसताल्यो तांकां जाय तशें. सो दॅट वॉज द सिस्टम ऑफ दॅट टायम. इट इज नॉट वॉट वी फॉलो नाव. पूण ताका बायल आसतना ताणें दुसऱ्याचे बायलेची आशा दवरली. आतां इज दीस व्हेरी रॉंग? एक रॉंग जालें. आतां हांगा आमी जाणा जावंक जाय आनी वी लर्न फ्रॉम द लायफ ऑफ डेवीड. जेन्ना आमच्या जिवितान एक चूक जाता, it is important for us to repent of that and return to the Lord in repentance. जोरी तर ती आमी एक चूक सारकी करिना आनी ती आमी लिपोवन दवरता, that one sin becomes a source for multiple other sins. If it is bad, if that was bad, you may end up doing things which are not just worse, but literally ugly. Ata to kiten korta? Poile suatir he has committed this act. Now he has to cover up, no? Taka te anta lipong jay. To kiten korta? Uriyak to apoita ani sangta बेश्टो ताजी वासपूस करता आनी सांगता ओके कशें चल्लां, हाव इज एवरीथींग. तो म्हणटा everything is okay. He gives a report and he says, okay, you go to your home. So what is he trying to do? He's trying to send his wife, Uriah's wife, he's trying to send Uriah to his wife so that later on when the child is born, there will be some way by which he can say, okay, he had come home for some time. So taka te ek patok lipong jai mun, he makes a plan, he makes a strategy. But Uriah, he was very devoted, he was very dedicated. तो कितें म्हणटा, द आर्क ऑफ द कवनंट इज इन द बॅटल. आमचे सगळे आर्मींतले आमचे मनीस आसा ते थंय झगडटात. हांव कसो वेतलो म्हजे बायले बरेक? तो वचना. ही डजंट गो, ही स्टेज देर ओन्ली एट द गेट. जेन्ना राजाक कळटा, दाविदाक कळटा, तो कितें म्हणटा, ताका परतो आपयता आनी तो ताका ही ट्रायज टू कन्विन्स हिम बट ही डजंट गो. सो तो ताका जेवणाक आपयता, ताका बरोच पिवयता. So now what he thinks, when he is drunk, he will forget about all his principles. आनी तो वयतलो आनी आपलें काम जातलें. तोरी आसतना दावीद आपल्या घरा वचना. He stays with the servants. So when he is convinced, when David is convinced, no matter what he does, Uriah is not going to go to his wife. So his whole plan of cover-up is failed. So he sends him back with a note to his person in charge. कितें म्हणून तो म्हणटा, आका फुडें घाल, उरियाक फुडें घाल. सो where the valiant soldiers are there, जंय खूब झूज आनी खंय स्ट्रॉंग झगडे आसा, थंय ताका घाल म्हणटा आनी ताका फुडें घाल आनी आर्मीक फाटीं काड. So what happens when he is put in the forefront and the army is withdrawn, मागीर he is alone. So automatically जेन्ना तूं एकलोच इतल्या दुस्मानाच्या मनशा द सोल्जर्सा मुखार घातलो म्हणटकर he will fall, right? And Uriah is killed. So when Uriah is killed, now झगड्यांत soldiers mortat. Is it a normal phenomenon? Is it a normal phenomenon? झगडें जाता, तुवें आर्मींत आतां वॉर आसता, थिंगा soldiers mortat, no? Normal, no? Nobody will suspect anything. So when the news comes that Uriah has died, so the message which goes across is that he has died in the war. He has died in the battle. But what is the truth? The truth is that there was a plot to get him killed. So anta ani ek zali, ani ek fort zali.
फोटोत न्हय, it is not just a lie, but there is a action that he has been murdered. So now, when his wife comes to know that he is died, now she doesn't have any clue of what the king has done. The woman doesn't have, his wife doesn't have a clue. So later on, eventually after she mourns, he takes Bathsheba as his own wife. So जेन्ना ताणें तिका आपली बायल म्हूण घेतली संवसारात, in the society, it is like the king is so kind. ती widow आनी ए widow ताणें आपणायली. So what he did, what a cover up, no? कितलें cover up केलें? पयलें तूं illicit relation, then you get her husband killed, and then you take her to be, like, then he takes her to be his wife. आनी वयल्यान इतले वांकडे करून तो कोण जाता, he projects himself as very good king, concerned about his people, about the welfare. पूण कितले आमी संवसारा वाटेन दाखयलें जाल्यार, is it that God is also seeing what we are trying to show? कितले आमी दाखयलें. People may believe, people may think, अरे ओ एक मनीस एकदम बरो. But in your heart, what is there? Is it known to God? Does God know the intention, the thoughts? आमच्या काळजान जें कितें आसा तें देवाक खबर आहा? Yes, isn't it? So जेन्ना दाविदान जें केलें तें सारकें करूंक ना, ताणें पातोक आदारलें आनी कवर अप केलें, जाल्यार देव ताका असोच सोडटा? There has to be justice, no? So खंयच्यान ना खंयच्यान जेन्ना आमी आमच्या जिवितान पडटा, जेन्ना आमी वांकडें कोत्ता, देव आमच्या जिवितान कोणाक ना कोणाक धाडटा. आनी जेन्ना देव आमकां कोणाक तरी आमच्या जिवितान धाडटा, आमकां दाखोवन दिवंक, sometimes the person may be like thinking, no, it is okay, it is not wrong also, it's fine. But जेन्ना आमच्या जिवितान कोणूय येवन आमकां दाखयता, the question is, are we ready to listen, to introspect and understand that what we have done, what we have been doing, it is wrong. जोरी तोर म्हाका दाखयल्या उपरांतूय तरी हांव चेंज जावंक तयार ना, and if I think I can continue, मागीर असल्या मनशाचें कितें सोडवण फावो? Praise God. Thank you, Jesus. So Nathan comes and he gives a very nice story by which the king comes to understand. He is given to understand. ताका तो दाखोवन दिता जें ताणें केलां तें सारकें ना. कित्याक he takes a very simple story. He says, एक मनीस आसलो, ताजे कडेन एकूच गोट आसलो, आनी दुसरो मनीस एकदम गिरेस्त आसलो, ताजे कडेन खूब आसलें. पूण तागेर जेन्ना सोयरो येवन पावलो, ताणें आपलें मारूंक ना, पूण ह्या मनशा कडेन एकूच जें पील आसलें ताका मारून ताका जेवण घातलें. तर जेन्ना ही स्टोरी नेतना कडल्यान दावीद राजा आयकता, ताजे भितर राग येता आनी तो कितें म्हणटा, ह्या मनशाक मरण फावो. So he gets very angry, he gets very agitated. And that is when David is given to understand by Nathan the prophet that it is you. आनी मागीर ताका दूख जाता आपणें जें केलां तें. He acknowledges. We go to 2 Samuel 12. I'll just take that one scripture. 2 Samuel 12. Thank you, Jesus. See, after Nathan narrates that story to David पळय कितें म्हणटा तो. Then David's anger was greatly kindled against the man. He said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this deserves to die. He shall restore the lamb fourfold because he did this thing and because he has had no pity. आणि नेतन तेन्ना दाविदाक सांगता, you are the man. You are the man.
आनी मागीर जेन्ना नेतन ताका सांगता देवान तुका इतलो मागलो, तुका इतलें दिलें, सगलें केल्या उपरांत तुवें अशें करूंक फावो नासलें, तेन्ना दावीद आपलें पातोक रोडटा आनी म्हणटा, डेवीड इन वर्सीस 13, 2 Samuel 12:13, डेवीड म्हणटा, David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan said to David, now the Lord has put away your sin. You shall not die. Praise God. Thank you, Jesus. So, आता दाविदान कितें केलें? He had a wrong relation. He was responsible for killing Uriah. पूण जेन्ना ताचें पातोक ताका दाखोवन दिता देव, आनी तो आपले पातकाची दूख धरून तो ही रिपेंट्स. इज ही फॉरगिवन? इज ही फॉरगिवन? सो इज फॉरगिवनेस ड्यू टू अस? आमकां पातकाचें बोगसणें फावो? पूण पातकाचें बोगसणें आमी पातोक तरी रडो ना जाल्यार मेळटलें? गॉड इज अ फॉरगिवींग गॉड. आमी म्हणटा न्हू, देव म्हणल्यार मोग. गॉड इज लव. एंड गॉड is the one who has shown us forgiveness. कशें दाखयलां आमकां आमचें बोगसणें आमकां कशें दाखोवन दिलां देवान? कोणें म्हणलें पयलें? आमचें जें पातोक जें आसा दर एका मनशाचें, जें तें पातकां आमकां पातकांतलीं बोगशिलां म्हणून जेजून आमकां खंय म्हणून दाखयलें? ऑन द क्रॉस. when Jesus said, Father, forgive them for they know not what they are doing. ज्या मनशाक, ज्या देवाच्या पुताक कुर्सार मारलो, वॉज इट अ सिंपल लायक डिस्कम्फर्ट ऑर पेन? पयलो ताका खांब्याक बांदून ताका सोयतीचो मार घातलो. सोयतीचो मार म्हणल्यार इट्स नॉट लायक आतां आमी भुरग्यांक पयलींच्या तेंपार भुरग्यांक बी कोणाक बेल्टांनी मार पडटालो न्हू? पडटालो न्हू? इज इट लायक दॅट? 2 बेल्ट मारले मागीर भुरगीं रडलें जालें? तसो तो सोयतीचो मार म्हणल्यार? सोयतीचो मार म्हणल्यार इट वूड बी लायक स्ट्रिप्स, लेदर स्ट्रिप्स, मागीर तितून शिशे, फातर, आडाचे कुडके, सो दॅट जेन्ना तें घेवन ते मारताले ती आख्खी मनशाची कात पिंजोन तिरान तीर जातालें, आख्खें पिंजोन. सो जोरी तर एकूच झाप करून मारलें जाल्यार आख्खें तुजें पिंजलें. म्हणटकूच कितें जालें? मांस सगलें, जेजूचें सगलें मांस पिंजलें. नो पार्ट ऑफ हीज बॉडी was left without being torn. म्हणटकूच ताजी सगलीं हाडां दिसतालीं. सो आतां कात पिंजली म्हणटकूच कांय जातलें? कितें जातलें आमकां? कात पिंजल्यार कितें जाता? आतां समज हिंगा एक घावो पडलो, कितें जाता? कितें जाता? घावो पडल्यार कितें जाता? तुमकां कांय जायना? कांय जायना? रगत येता न्हू? रगत येता, दूख जाता. सो जेजूचे आख्खेच कुडीन घावे पडलोले म्हणटकूर कितली दूख आनी कितलें रगत ओतून गेलें. सो एवरी ड्रॉप ऑफ हीज ब्लड वॉज शेड. आतां इतलें ताजें रगत ताजें व्हांवत गेलें. मागीर तोकलेक कांट्यांचो मुकूट घालो. कांट्यांचो मुकूट असोच उपलापो दवरूंक ना, ताका तांणी बोड्यांनी मारलो. सो दोज थॉर्न्स dug into his skull. ताच्या दोळ्यान ताच्या कानान तोपले. मागीर ताका कुरीस घेवन चोडलो कालवार दोंगरार. ताका ही फॉल्स. आमी जाणा न्हू, जेजू कालवार दोंगरार चोडटा आसतना पडलो, दोंपरां ताजी फुटलीं. ताका थंय कुर्सार मारलो, किडे मारले. सो वॉट इज ऑल दीस? इज दीस समथींग वीच इज वेरी कॉमन, ऑर्डिनरी, लिटल? एक कोणें आमकां चिमटोच काडल्यार आमी आवयस म्हणटा न्हू. पूण जेजूक इतले कोश्ट, दोग, त्रास भोगले. बट डीड जीसस अटर एनी साय ऑफ ग्रोन? म्हणजे आवय अशें जाता तशें जाता, सायबा म्हाका पाव, ही सगलीं जें आमी उलासतात न्हू, मातशें कोणाक एक कांटो सुद्दां तोपल्यार आमी इतली बोब मारता न्हू कांटो काडपाक. मागीर जेजून हें सगलें केलें ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना जेजूक इतले कोश्ट ताणें सोंसले, आनी ह्या प्राचीत काळान आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करीत आसता.
दर एका शुक्राराक तुमच्या इगोर्जांनी जाता आसतले कुर्साची वाट करता. वॉट आर वी रिफ्लेक्टिंग? ओके, द सफरींग ऑफ क्रायस्ट. सो जेन्ना जेजू इतले कोश सोंसले, देन ऑन द क्रॉस he opened his mouth to say what? Father, forgive them. Forgive them, for they know not what they are doing. So जेजू आमकां आमच्या सगळ्या पातकांतले बोगशिता. आतां आयज जोरी तर हांव हांगा आसां, सो डू यू थिंक दॅट there would have been certain things which were bad in my life, or I have always been studying the Bible or preaching? तुमकां कितें दिसता? हांव सदांच देवाचें उतर वाचपी, देवाचें उतर परगोटपी, म्हजें जिवीत घोडे कसलें जालें आसतलें? If those of you who don't know me can tell, because if you know, then if you have heard my testimony, then it is easy. Those of you who don't know me, maybe I was a very religious, faithful, prayerful person, no? Poilichan. Praise God. Thank you, Jesus. So let me share a little about my testimony. I'll keep it brief. It is available on the YouTube. JCILM info chair ती आसा, testimony of Simitra, healing from cancer म्हणून एक testimony आसा. तर when I had been growing up, आनी जेन्ना हांव वाडटालें, I am the youngest. हांव आमच्या कुटुंबान चवथें गर्ल, आनी म्हाका व्हडले 3 भाव आसले. सो दे वर ओल्डर टू मी, आनी म्हजो बापूय माड काडटालो. ही वॉज अ टॉडी टेपर, आनी आवय म्हजी हावज वायफ. सो एज आय वॉज ग्रोईंग अप, we always had food to eat, no complaints about that, but we didn't live in a very a life which is like, बरें सामकें comfortable. त्या तेंपार न्हू कोणा कडेन टॅरसीचें घर आहा म्हणल्यार व्हडलेशें. Means now this is now I'm about 48, so my childhood, so you can go back to about say 35 years back when I was in my teenage years. सो त्या वेळार एक टॅरसीचें घर म्हणल्यार एकदम बरेंशें. तिंग्रेस्त हांव ती टॅरसी घरां रावताय. नोड्याचें घर, टायल्स आसलेलें घर म्हणल्यार स्टील गूड. सो टॅरस मिन्स व्हेरी गूड, नोड्याचें म्हणल्यार गूड, आनी चुट्टांचें म्हणल्यार जी कोण गरीब आहा ती चुट्टाच्या घरान. ओके, नाव आमी चुट्टाच्या घरान रावतालीं, बिकॉज माय फादर डिडंट हॅव अ हावज मेड ऑफ टायल्स आसूंक ना. जेन्ना हांव सामकें ल्हान आहलें आमी चुट्टाच्या घरान रावतालीं. बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आमकां सदांच जेवण केन्नाच हाल्त आसूंक ना. पूण वेन आय वूड सी अरावंड, जेन्ना हांव म्हजे सरभोंवतणी पळयतालें, तेन्ना आय यूज टू सी पीपल हॅव कोणा कडेन मोटरसायकली आसताल्यो, बरे घरांनी, बरे कपडे, सगळे एन्जॉयमेंट पार्टीज आसताले, वीच वी कुडंट एफोर्ड. आनी तेन्ना बट बाय गॉड्स ग्रेस, God blessed me with intelligence, that even though I came from a very low income family, I was studying well. So आमच्या स्कुलान आसतना हांव सदांच बऱ्या मार्क्सांनी पास जातालें, लायक 1-2 रँक म्हाका मेळटालो. एंड वेन 10th जालें, I topped in school, कॉलेजीन गेलें, कॉलेजीन टॉपर, युनिवर्सिटी ऑल्सो I did very well. So as I grew up, म्हाका कितें दिसलें, जें कितें म्हज्या जिवितान हांवें एकम्प्लीश केलां, लायक स्टडीड टू बी अ पोस्ट ग्रॅज्युएट इन सायन्स, इट इज ऑल बाय माय एफर्ट. कित्याक देवान म्हाका तें रेडीमेड कांय दिवंक ना. एरा भुरग्यांक सोंपेपण आसलें, एरा भुरग्यांक लायक दे वूड गेट बेस्ट ऑफ क्लोथ्स, बेस्ट ऑफ थिंग्स, आनी सगळें आमी एक सिंपल जिवीत जियेतालीं. सो हांवें जें म्हजें क्वॉलिफिकेशन आहा, आय वूड थिंक इट इज बिकॉज ऑफ माय सेल्फ एफर्ट. सो देर वॉज सो मच ऑफ आय इन मी. पूण त्या वेळार म्हाका खबर ना इफ आय एम ब्लोईंग अप, आनी हांव फकत म्हजेरूच म्हजो फोकस घालतां. आय, मी, माय सेल्फ, माय एफर्ट, म्हजी मोत, म्हजे एफर्ट.
when I think of that, म्हाका खबर ना that was actually a sign of being proud. म्हाका खबर ना. So हांव कितें चिंतालें, सगळें म्हजेच वस्तोंगीन जालां. So when God has not done anything very special, I knew God existed and I believe that God exists. पूण म्हाका व्हडलोसो एक संबंद आसना देवा कडेन, कित्याक ताणें म्हजे पासून स्पेशल कांय करूंक ना न्हू. So for me, special would be something, a better home, a vehicle, borepon, a good status of living. So my relationship was one of very cold, शेडी मोडी, okay? मिसाक आयताराचे ल्हान आसतना आयताराचे मिसाक वयताले, that's it. Now, as I grew up and I got married, I got a good job, बरे कंपनीन काम करतालें हांव. By God's grace, I even got a job in a US multinational. Last, I worked with them as their quality manager. So, intun म्हाका कितें दिसतालें, this is all by my capability. मागीर जेन्ना कामाचेर तुमी कोण कामाक वयता ती जाणा न्हू, सगळे पावटी कामाचेर सगळे रिलेशनशीप सारके आसता. आर ऑल रिलेशनशिप्स गूड बॉसा मदें जावं कलिग्सा मदें वयर सकल आसता 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 न्हू. सो लायकवायज आय ऑल्सो हॅड अ प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस. म्हज्या कामाचेर म्हजें आनी म्हज्या बॉसाचें पडोन आसलें. सो आय वील नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ वाय वॉट, बट देर वॉज द रिलेशनशीप वॉज नॉट वेरी गूड. सो देर वॉज स्ट्रायफ इन मी. सो हांव कितें चिंतालें, कितलेंय बरें करूं, हाव एवर मच गूड आय वर्क, I make sure that I meet all targets, yet I was not acknowledged. For a period of 8 years, there was drought. I didn't even get a promotion in 8 years. Before that, when I worked in other companies, when I worked with other managers, like, very fast, officer to executive, executive, senior executive, assistant manager, manager, fast promotion made. But the moment I got this as the boss, 8 वर्सां promotion ना दुकाड. It was like drought, okay? So there was strife. Now I was thinking, because of him, I am not getting. Magir तुमकां दिसता म्हाका मनान राग आसतलो म्हूण? Will anger be there? मागीर राग येलो म्हणटको राग तसोच उरता काय आनी मागीर कितें कितें जायत वयता? राग येलो म्हणटो anger remains as anger only, or many other things happen? Other things happen, no? राग येता, मागीर कुसरेपण येता, मागीर आमकां इवेंच्युअली हेट्रेडूय येता. देन वी डोंट विल गूड ऑफ दी अदर. म्हणजे ताजें तर बरें जालें, मागीर म्हज्या मनान कुसतलें न्हू. Will we, if we have not really understood the love of God, will we on our own ability be able to will the good of our enemy? आमच्या दुस्मानाचें बरेंपण आमी आमचीच वस्तोंगी केन्ना can we ever hope that our enemies will flourish? ना, no? When I don't know that, that means I will be having hatred, then there will be envy, then those thoughts will come, okay, everything is that person is in the limelight. So something like this happened. खूप कुसकेपण म्हज्यारूय मनान आयलें. And how would I justify that? कित्याक जेन्ना हांव कितें वांकडें कोत्ता, this is our fallen nature. That time what we will do, we will look at a justification. म्हळ्यार आमी excuse सोदता. Excuse कितें करूंक? To justify that what I am doing is right. So if I was thinking and feeling those thoughts towards him, what was I justifying? ताणें म्हाका वायट केलां, ताणें म्हाका केन्नाय प्रमोशन दिवंक ना. So I feel that way towards him because he has been responsible for it. So मागीर will there be a way by which I will want to change? मागीर हांव जो म्हजो स्वभाव आसा ते हांव चेंज करूंक चिंतलें? No, because I'm not doing anything wrong, no. My yardstick is that whatever I'm doing is because of what he has done. म्हाका तर ताजे बदलेक राग आसा, hatred आहा, जाल्यार it is because he has not been good to me. So my action is justified. But खऱ्यांनीच तें justify जाता? No. The simple definition of love is love wills the good of the other.
लव विल्स द गूड ऑफ दी अदर. जाल्यार त्या वेळार म्हजे भितर इतलें जें आसलें, डू यू थिंक आय वॉज एबल टू विल गूड ऑफ हिम? नो. I could by no means think good of him. And then I would justify by saying, why should I think good of him? What good has he done to me? So, with this, gradually there was bitterness. And because I was paid well, there was no doubt about it. So, what would happen? I would, you will be very surprised to know that तेन्ना हांव तितलें बायबल तरी वाचूच नासलें. तरी आसतना, when I would not get a promotion, in my defense or pride, I don't know what it was at that point in time, what I would say is, man does not live by bread alone. Okay, म्हणजे कितें, म्हाका प्रमोशन दिवंक ना न्हू, doesn't matter, but I would do my work sincerely. हांव म्हजें काम सिन्सियरली कोत्तालें. तो म्हाका कितें वांकडें कोत्ता म्हूण हांव म्हजें काम केन्ना रॉंग करिनासलें. So what I would say, I will continue to do my work the way I am supposed to do. Thank you. I'm supposed to do, but relationship and problem aha. So, and I would say, man does not live by bread alone. म्हणजे कितें, promotion दिना जाल्यार कितें जालें, जें आसा तें म्हाका सुबेज, but I will not bow down before him because what he's doing is wrong. So scripture म्हणलें म्हणून जालें. What was my heart condition? भितर कुसलोलें आहलें न्हू, काळीज बरें आसोंक ना. My heart was not clean. I was saying scripture. That scripture there was no value because my heart condition was wrong. So to cut the long story short, eventually I was diagnosed of breast cancer. आनी जेन्ना म्हाका कॅन्सराची पिडा जाली तेन्ना I didn't have anything to hold fast to. The only thing I could think was, आतां दोतोरागेर वचपाचें आनी medicine घेवपाचें. That for me, the only way to come out of my problem was through medicine. कित्याक देवाच्यो ज्यो वाटो आसात, देवाच्या उतरांतल्यान, देवाच्यो बासावण्यो उलोवन आमकां देवाचें बरेंपण फावो जाता, हें तर म्हाका खबरूच नासली. I was completely blank on this area. I was ignorant. And so I went for my treatment. ते सगळे मागीर डायग्नोसीस, सर्जरी जाली, 2 सर्जरी करच्यो पडल्यो, 100 किमोथेरपी केले, मागीर आनी एक भशेन ऑरोसबोर ट्रिटमेंट, तितून रेडिएशन, हें सगळें ट्रिटमेंट चालू आसलो. जेन्ना हांव पयलेच फावटी एका डॉक्टराक मेळूंक वचपाचें आहलें तेन्ना वन ऑफ माय कलीग ताणें कितें म्हणलें म्हाका, सुमित्रा तूं बँगलोर वयता जाल्यार न्हू लोगोजान वच. सो आतां म्हज्या मनान, ताका कांय म्हणोंक ना, पूण मनान म्हणटा आतां देवाचें करपाचें काय दोतोराचें करपाचें. आय हॅव टू मेक शुअर दॅट आय गेट ट्रिटेड. आतां रिट्रिटांक करूंक बसलें जाल्यार ट्रिटमेंट केन्ना घेवपाचो. सो इन माय मायंड एंड इन माय हार्ट, even though she told me, I cut it off. So हांवें ताजेर लक्ष दवरूंक ना. सांगलें तेणें, okay, I listened, showed to her, I listened, but I didn't pay attention. It never meant anything to me. But this was God's way of speaking to me. Now just the way the Lord sent Nathan to David, okay, to show him. म्हज्याय जिवितान देवान धाडलें मनीस म्हाका लागीं हाडूंक आपल्याशी, कित्याक हांव पयस आहलें. सो ही वॉन्टेड टू गेट मी क्लोज, बट स्टील आय वॉज नॉट रेडी फॉर इट. आतां म्हजो फोकस खंय, पयलो कामाचेर फोकस, आनी आतां फोकस ट्रिटमेंट. वीच डॉक्टर, वीच इज द बेस्ट डॉक्टर, वॉट मेडिसीन, सो ते वाटेन. सो जेन्ना हांव बेंगलोर गेलें, सी गॉड्स वेज आर नॉट आर वेज. When I went to Bangalore, I reached there on a Friday thinking that I'll meet a doctor on Saturday. But it was not to be. The doctor's appointment was available only on Monday because he was out of country. So what I'm left with, 2 days, nothing to do. Ata, it is at that time the Holy Spirit reminded me, okay, there is a retreat, Monday retreat at Logos. Why don't you go anyway? You can't meet the doctor. Praise God. Thank you, Jesus. So, Dev Kakut sir,
देव येता आमकां सोदूंक, देव येता आमकां सोदूंक, देव परत परत येता. आमी जाणा न्हू, वी से Jesus is the good shepherd. आनी आमकां ती there is the parable of the shepherd leaving the 99 aside and going in search of the lost sheep. So I consider myself as हांव ती सांडलोली शेळी आसलोली देवा कडल्यान पयस, पूण देव म्हाका सोदीत आयलो. जोरी तोर म्हज्या कर्तुवां वरवीं, जोरी तोर because of the way that I was living, without prayer, with bitterness, with anger, what I was doing, I was a very good ground to attract the work of the enemy. But on the contrary, God was making his attempts to get me reconciled, to bail me out of that situation. And that is why Psalms 103, can you go to Psalms 103? Thank you, Jesus. 1 to 5. So this is one of my favorite psalm. It says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and do not forget all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good as long as you live, so that your youth is renewed like the eagles." Praise God. Thank you, Jesus. So, where Psalms 103 verses 4 कितें म्हणटा? Who redeems your life from the pit. So, was I in the pit? I was in the pit. I was in the pit, and amidst that, the bitterness that I was in, it's like, देव आसा, देव सगल्यांक म्हणटा न्हू, देव सोमेस्ता आनी हांव म्हाका, that kind of a situation. So whilst I was living a life like that, the good shepherd came in search of me, and when I got the word of God, I understood that he is the one who forgives. He is the one who heals, right? So जेन्ना आमी हें पोन्ने कोरारान पळयता, आमी म्हणटा he is the one who forgives. He is the one who heals. पूण आमी जाणाव जे नवे कोरारान पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, ताच्या गायांनी तुमकां पेकोवणी मेवली. So it is already accomplished, isn't it? So देवान म्हाका पातकांतलें बोगशिलां, देवान म्हाका दुयेंसांतलें पेकोवणी दिल्या, देवान म्हाका ज्या वायटांत हांव आसलें, ज्या खोणान हांव आसलें, तितूंतलें दवरून वयर काडलां. मागीर आतां जेन्ना देवान म्हजे सोबी इतली बरी बरी बरेपणां केल्यांत, now do you think I understand how much God loves me? जाल्यार आतांय म्हज्यान अशें म्हणोंक जाता, देव सोमेस्तांक हांव म्हाका ना. Even though I reached to that point wherein I didn't know whether I will live. Now this is a good 4 years back, September 2019. Diagnosis came in September 2019. Then I did not know. And I also did not know whether how long I will live. What I would do, Google करप पळोवप. हे भाशेचो कॅन्सर आसल्यार कितू तें मनीस उरता? Okay, how much time I have? Then I would think, भुरगे ल्हान आहा. The younger one was only, that time he was only 4. What will happen about him? So, where the thoughts are taking, हुंय वता चिंतना, पयले सुवातेर दुयेंस आहा, मागीर ही चिंतना. जेन्ना when you know that you are suffering and there are so many things to attend to, मागीर मनशाचेर घोटाय मेळटा काय भिरांत येता? भिरांत येता न्हू. सो तेच भाशेन म्हजेरूय भिरांत येयली. ना कितें जातलें, कितलो तेंप उरतलें. सो अमिड्स दॅट फियर म्हाका कितें दिसलें, फियर म्हणल्यार आतां ती म्हजेर भिरांत येयल्या.
सो आमी म्हणटा न्हू मनीस बरो ना जाल्यार भिरांत येतलीच न्हू. भिरांत येवप आमकां नॅचरलशें जाल्लें आहा. येता भिरांत? तुमकां कोणाक येना भिरांत? म्हाकाच येताली काय? तुमकां कोणाक भिरांत येना? आतां आमी हे तरी साबार पावटी हांगा रिट्रीटान येवन आमची भयण आनिशा दुसरे आमचे प्रिचर्स आसात तांणी तुमकां शिकयलां आसतलें भिरांत म्हणल्यार कितें म्हूण आमी शिकल्या आतां. वॉट इज फियर? फियर इज डेमॉनीक. फियर इज अ स्पिरीट. सो जोरी तर आमी चिंता की फियर म्हणल्यार एक इमोशन, एक फिलींग इतलेंच, जाल्यार आमी म्हणटले ती फिलींग सगळें येता न्हू. इट्स ओके, इट्स ओके. सगळें फील जाता, भिरांत सगळें येता, तितू व्हडलें कितें आहा. जोरी तर आमी तें चिंतून रावलीं जाल्यार आमी भिरांतेक आमच्या जिवितान जागो दितल्यो. बट द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स अस दॅट गॉड हॅज नॉट गिवन अस अ स्पिरीट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड सावंड मायंड. 2 Timothy 1:7 आमकां सांगता देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना. सो वी नो दॅट फियर इज अ स्पिरीट. And if it is not a God-given spirit, that it is not a God-given spirit. देवान दिल्लो आत्मो न्हूय तो, जाल्यार कोणाचो आत्मो? देंवचाराचो आत्मो. मागीर देंवचारा आत्म्यांक घेवन आमी रावपाचें? मागीर आमी कितें कोताय जेन्ना आमी भिरांतीन रावताय तेन्ना? कोणाक घेना हाय? न्हिदपा वयता आसतना जायत पाटी भियोन भियोन न्हिदपा वयताय? मागीर कोणाक घेवन न्हिदताय? कोणाक घेवन न्हिदताय? भिरांत घेवन न्हिदताय जाल्यार देंवचारा गे आत्म्यांक घेवन न्हिदूल न्हू. मागीर तो कितें कोतलो? सकाळ जाता म्हळ्यार तकली गेली, तकली जाली जड, तकलो जालो फातर, मागीर मायग्रेन, मागीर दोळे धांपता आनी उक्ते जायना. सो वॉट इज हॅपनिंग? वेन वी आर continuing to live with the spirit of fear, because it is a demonic spirit and you are living with it, you have welcomed the demonic activity. मागीर आनी बरेंपण जायना, तें माल वास्ट माल जायत वयता. पूण जेन्ना भिरांत येता तेन्ना आमकां देवान आमकां पदवी दिल्या न्हू. आमकां पदवी दिल्या उलोवंक, इजंट इट? आमकां देवान पदवी दिल्या, ऑथॉरिटी दिल्या. आमी हे सगळें जें देवाचें न्हूय तें आमकां रिब्यूक करूंक. सो आमी तोंड उगडूंक म्हणूंक जाय, इन द नेम ऑफ जीसस, यू स्पिरीट ऑफ फियर, आय रिब्यूक यू, आय बायंड यू, आय कास्ट यू. मागीर तूं कितें कोत्ता? ती देवान दिल्ली पदवी, अधिकार जो आसा, देवाचो अधिकार आमी जाणा न्हू. एक्स chapter 10 verses 38. Acts 10:38 काडटली. मेळ्ळा तुमकां? पवित्र पुस्तक म्हणटा, हाव गॉड anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. अनेक पावटी वाचूं? बरी आहा वड बरी आसा. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, हाव गॉड anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. तुमचे थंय देव आसा? होली स्पिरीट आहा? मागीर होली स्पिरीट आसा जाल्यार तुमचें जिवीत, मागलोलें जिवीत, इज युअर लायफ एन anointed लायफ थ्रू द होली स्पिरीट? केन्ना दिलो होली स्पिरीट? केन्ना मेळ्ळो? बावतिजमा उदेशी मेळ्ळो न्हू. मागीर तिरावणेच्या संस्कारान परतून यू आर कन्फर्म्ड इन द होली स्पिरीट, इजंट इट? बावतिजम घेवन कन्फर्मेशन क्रिज्म आमी म्हणटा तेन्ना तिरावणेच्या संस्कारानूय आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा. जाल्यार पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा, गॉड anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power. मागीर तुमचे लागीं आहा पावर? होली स्पिरीट आहा? मागीर जेजू जोरी तर, इफ ही वॉज द वन हू वॉज डुईंग गूड and healing who were oppressed of the devil,
आमकां कितें फाटी दवरता काय? Why are we not exercising the power, the authority that is given to us? देवान आमकां पदवी दिल्ली आसा सगळ्या मेळ्या आत्म्याचेर तांकां टू रिब्यूक, टू कास्ट इट आउट. पूण आमी कितें करता? पदवी आमी एकामेकाचेर यूज करता न्हू. आय एम द हेड ऑफ द फॅमिली. एकदां मागीर म्हणटा न्हू, गो आपूण सांगता तें आयक, तुजें हांव आयकोचो ना. तुवें आपूण सांगता तेंच आयकूंक जाय. समटायम्स मे बी अमंग सिबलींग इट हॅपन्स. सो आमी कितें करता? वी आर एक्सरसायझींग आवर पावर अगेन्स्ट ऑर ओवर वन एनदर. ओ पावर आमी एकामेकाचेर यूज करप न्हय. एकामेकाचो फकत देवान आमकां सांगलां मोग करात. बट अनफॉर्च्युनेटली देंवचारान आमकां ही सगळीं रॉंग शिकोवण्यो शिकोवन दवरल्यो आसात. यू आर द हेड ऑफ द फॅमिली. तुका अधिकार आसा, तुवें सांगता तशेंच जावंक जाय. Is the husband the head of the family? Is he the head of the family? Bible म्हणटा न्हू. पूण जेन्ना आमी पवित्र पुस्तकान पळयता, लेट अस गो टू Ephesians chapter 5. Thank you, Jesus. Ephesians chapter 5 मेळ्ळो. Ephesians chapter 5 verses 23 म्हणटा, for the husband is the head of the wife. बायबलूय तशें सांगता न्हू. सारकें न्हू. Husband is the head of the wife, just as Christ is the head of the church, the body of which he is the savior. फुडें वोड म्हणटा, फुडें मोड जेन्ना आमी वर्स 25 पळयता थिंगा म्हणटा, husbands love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Praise God. Thank you, Jesus. Just because the husband is the head of the wife, he is the head, it is not that he should suppress, keep her under his feet. Rather, the word of God says, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So, Jezun Igor's matico मोग कसो केलो? By giving himself up, by sacrificing himself. So we, my brothers in Christ, you who is the head of the wife, you are to love your wife the way Christ loved. Praise God. Thank you, Jesus. So we were at my testimony. I think I need to come back to it. So I was telling you that जेन्ना म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख मेळ्ळी, when I understood that whatever I am today, irrespective of my accomplishment, irrespective of my certificates, my degrees, my position, the jobs, whatever I have, I am not to thank God for all of that He has blessed me with. My primary thanksgiving has to be for the very gift of life. So हांवें देवाक आर्गां दिवंक ना, देवाक मानान हें करूंक ना. कित्याक? I was thinking that I didn't get the materialistic things as much as others got. दुसऱ्यांक मेळ्ळा तितली संवसारी बरेपणां म्हाका मेळोंक ना म्हणटकूच वाय टू एक्स्ट्रा एडिशनल आनी आर्गां कित्याक देवा? त्या वेळार म्हाका समजणी आसूंक ना की देवान जें म्हाका रोचलां, God has created me in His image, in His likeness, because He has loved me. If not for love, there's no reason why God should create me. So when God has created me because He has loved me, now I have to grow to know God, I have to grow to love God, and now I should be the one
who is willing to serve God. Praise God. Thank you, Jesus. So, जेन्ना म्हजें ट्रिटमेंट जालो सगळें बरेंपण जालें म्हाका देवाच्या उतराची शिकोवणेची म्हाका समजणी मेळ्ळी दॅट टायम आय अंडरस्टूड हाव रॉंग आय वॉज. So the first thing that happened after the retreat was I was in repentance. म्हाका म्हज्या पातकाची ओळख मेवली. हांवें म्हज्या पातकाचें दूख दवरलें आनी हांवें म्हजें पातक रोडोन तें I made a decision to give up. I had a good confession. And I can say with a lot of conviction that experience in that day, what happened, has been instrumental in me being standing here. Praise God. Thank you, Jesus. So, त्या वेळाची म्हाका समजणी मेळ्ळी की हांव गुन्यांवकारी, हांव पातकी. What I was doing was wrong. हांवें दूख दवरलें and I confessed my sin. So, that brought about healing. Praise God. Thank you, Jesus. If we look at Psalms 51, thank you, Jesus. Psalm 51 is a psalm which David wrote, and he wrote it, I'll just read the introduction of Psalm 51. It says, a psalm of David when the prophet Nathan came to him after he had gone into Bathsheba. Munche, this is afterwards when he comes to realize his mistake. This is the psalm that he has written. Now, of all the things that he is writing here, what he says, verses 1, he says, have mercy on me, O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgression. So to आपल्या पातकाची दूख दवरता आनी आपले पातक पुसून काडूंक, धुवन काडूंक देवा लागीं मागता. Something like this happened to me when I came to understand that what I was doing was wrong, that I needed to change my ways, that I needed to be repentant. And when I came to the understanding, एक आसा तुका ओळख मेळटा, दुसरें आसा तुजें जिवीत बदलप. So we may be aware of certain things, but sometimes we may be happy continuing with it. कांयच जायना, कितलीं जाणां कोत्तात, तेंकां तर कांय जायना, म्हाकाय कांय जावचें ना. But if we do it because others are doing it and they are prosperous, in that case what will happen? आतां फाल्यां तीं तर इफेरनांत वयतात जाल्यार हांवूय रेडी काय तेंचे बरोबर इफेरनांत वचूंक? We have to understand the end result. आमचो the final outcome of our life on planet Earth is that we have to be with God in eternity, isn't it? When that is my ultimate goal, then लोक जे करतात आणि on the outside they are looking all good. They seem to be all fine. कांयच त्रास ना, पयशे आसात, गाडयो आसात, घर आहा, सगळें आहा. They are living so happy. So if I make that as my benchmark, that is my benchmark, okay? कित्याक तेंकां ते सगळे वायट करूनय तीं बरीं आसात. So what is there? Even I will do. But what about the ultimate end? Am I looking at that when I compare myself and I want to do the way they do? Praise God. My dear brothers and sisters, don't be misled into thinking, Bonglani रावतात तीं कुशाल आहात म्हूण. No. I'm not saying that those who live in good houses are living a good life, none are happy. It's not like that. We cannot generalize about anything. But it is not that only those who are living in posh setup, good environment, म्हणजे आमी म्हणटा न्हू ती सारकी posh area. ती थिंगा रावतात, बरी posh area रावतात ती. So what we think, बरी हुशाल आहात ती. We cannot equate living in a good locality, having all good means is equal to joy. Isn't it? Praise God. Thank you, Jesus. So, जेतना ही म्हाका वळख आयली, जसो David, he says later in that script, in that psalm, what he says is, create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me.
Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain in me a willing spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Praise God. Thank you, Jesus. So I can say that just as David, when he understood that he had sinned, ताणे आपल्या पातकाचें दूख दवरलें, he repented, and he asked God to give him a clean heart, a contrite heart. एक नितोड काडीज ताणें देवा लागीं मागलें आनी ताणें सांगलें आपल्या कडचो सी डेवीड वॉज एन अनॉयंटेड किंग पयलीं इन द ओल्ड कवनंट. आतां आमचे कडेन जो बावतिजमा वरवीं आमकां पवित्र आत्मो दिल्लो आसा तो आमचे कडेन येता आनी वयता, भोंवडेकसो येवन वयता काय? ही कम्स ड्युरींग बॅप्टिजम, देन ही इज गॉन. मागीर तो कन्फर्मेशनान येतलो, मागीर तो मे बी इफ आय गो फॉर अ रिट्रीट दॅट टायम ही वील कम. इज इट लायक दॅट फॉर अस? No. At Pentecost, the Holy Spirit was given to the disciples. At baptism, we are given the Holy Spirit, and the Holy Spirit is given to us to stay. We are the temple of the Holy Spirit. Ami Holy Spiritache Dev temple. Holy Spirit amche thai rauta, but in the old covenant, Holy Spirit was given to people for a given assignment. So तांकां ती होली स्पिरिटाची मागणी आसताली तितल्या काळार तितल्या टायमार ते कार्य जावं पुसून. इट वॉज नॉट लायक पर्मनंटली. ओके, सो दॅट इज वाय ही सेज डू नॉट कास्ट मी अवे एंड डू नॉट टेक युअर होली स्पिरिट फ्रॉम मी. तो मागता आनी म्हणटा आपूण पातक्यांक तुज्यो वाटो शिंकयतलो आनी पातकी तुजे थंय परतून येतले. Praise God. Thank you, Jesus. So today, if I am here sharing the word of God, is because the Lord came, He delivered me out of my situation. He picked me from the pit. He forgave me. He healed me. He gave me a new life. Now, is it possible that with the new life that I receive, I thank God and I live it? म्हाका देवान बरेपण केलां, आर्गान जेजू जालें. पूण जायते पावटी जाता तशें देवान म्हजें थंय बरेपण केलां, हांव देवाक आर्गान दितां, चॅप्टर क्लोज. आय थँक गॉड फॉर वॉट ही इज डन फॉर मी. ओवर, गेम ओवर. जाता जायते पावटी म्हजें बरेपण म्हाका मेळ्ळें म्हणटकूर जालें, आतां आनी कितें उरलां, जालें न्हू, सोंपलें, ओवर. गॉड हॅज अकम्प्लिश्ड. इट इज फिनिश्ड. माय प्रॉब्लम्स आर फिनिश्ड. My issues are resolved. So now I will go for Sunday Mass maybe. कारण मागणें केलें जालें. आनी म्हाका कांयच काम ना. आनी म्हाका कांयच बरेपण. There is no assignment. It is just about me receiving the goodness of God. Over. जाता काय आमच्या जिवितान केन्नाय अशें? जाता न्हू? हय. आनी जावंक फावना. When we experience the love of God, when we know what God has done in our lives, आमकां एक हुस्को आसोंक फावो. We have to be moved in compassion. We have to be moved. We have to be driven. For what? Not what is going to be good for me and me alone. इंतून म्हाका कितें बऱ्याक पडटलें. इंतून what is good for me in this. If I only think of that, then I am a selfish person. पूण पळय काय बरो डेवीड म्हणटा, then I will teach transgressors your ways and sinners will return to you. Praise God. Thank you, Jesus. So दर एका भावार्थ्यान जांकां जेजूच्या मोगाची ओळख मेळ्ळ्या, जांकां जेजूच्या मोगाचो अणभव मेळ्ळा, Can we take this scripture? Psalms 51 verses 13. Can we adopt it for our life? आमच्यांनी हें आमच्या जिविताक लावंक जाता काय? लावंक जाय, लावंक गरजेचें. And what is it? I will teach transgressors. पातक्यांक हांव तुज्यो वाटो दाखयतलो
आनी पातकी तुजे थंय परत येतोले. So when you take this scripture and you make that part of your life, so what are you doing? You are finding yourself an assignment, isn't it? So देवाचें उतर पातक्यां थंय व्हरूंक आनी पातकी देवा थंय परतून येवंक जेन्ना तुजो आवंडो मागीर हें फकत घरान बसून रावल्यार जाता. Of course, to a certain extent, you can be in your home, the comfort of your home. You may be praying, you may be interceding. That itself also is a ministry of intercession. You may be speaking and counseling people on the call. But what does that mean? That means that you have an assignment. You have identified yourself an assignment. But we can also be at home doing everything else but this. आमी तर घरांत रावल्या जाल्यार it is very easy for us to utilize all of the waking hours doing something or the other, and everything can be directed towards self and family. जाता घरांत केन्ना काम करता आसतना घरांतलें काम केन्नाय सोंपता अशें आहा. If you think that today I am going to clean the house, no matter how much you clean, ते क्लिनिंग करून करून ते सोंपता काय, द मोर यू क्लीन यू फायंड मोर एरियाज टू क्लीन. मागीर एक दीस क्लीन कोले म्हूण जालें, वन्स यू क्लीन मिन्स फॉर द रिमेनींग 365 66 64 65 डेज आसा मागीर करपाचें गरज ना न्हू, परत परत करूंक जाय न्हू. बट इफ वी थिंक दॅट माय लायफ इज ओन्ली अबाउट दॅट, हांवें जेवपाचें उठपाचें जेवपाचें खावपाचें रांदपाचें जेवपाचें खावपाचें न्हिदपाचें नितळ करपाचें, देन इट इज अ सायकल. मागीर मुगे लायफ जालें, हांव हॅप्पी, सगलीं हॅप्पी कित्याक हांवें सगळ्यांक जेवण दिलां, सगलीं हॅप्पी हांवें घर नितळ दवरलां, सगल्यांगे घर तेंक दिलें. सो नाव वॉट एल्स, नोबडी हॅज एनी कंप्लेन अबाउट मी. बट इज माय लायफ मेंट टू बी ओन्ली ईटिंग, स्लीपिंग, क्लिनिंग, एन्जॉयींग, लिवींग फॉर माय सेल्फ? म्हजें जिवीत इतलेंच काय? ना. मोगाच्या बाबा भयणांनो, देवान जें आमकां जिवीत दिलां आनी देवान जें आमकां बेडसांवांनी बोल्लां, गॉड हॅज ब्लेस्ड अस सो दॅट वी बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर्स. आतां जेन्ना आमी म्हणटा न्हू गॉड हॅज, आमी जायते फावटी म्हणटा गॉड हॅज ब्लेस्ड अस, बट इफ वी आर गोईंग एंड टेकिंग दॅट ब्लेसिंग एंड किपींग इट फॉर आवर सेल्फ, मागीर सोर्गीच्या इन द किंगडम ऑफ गॉड इज इट ऑफ एनी वॅल्यू? तूं फकत तुकाच जाल्यार मागीर तुजो आनी कसलो उपयोग? सपोज आतां जेन्ना म्हाका देवाच्या मोगाची ओळख मेळ्ळी, आय वॉज नॉट नोईंग, आय वॉज नॉट इन्क्लायन टुवर्ड्स रिडींग द स्क्रिप्चर्स. समटायम्स आयताराचे मिसाक सुद्दां वचप वॉज अ बीग प्रोजेक्ट. वाय? बिकॉज आय वूड गो फॉर वर्क एट 7 in the morning, sometimes return from work 8 o'clock, 9 o'clock, there were times even 12 o'clock, because what I would think, काम कोत्ता न्हू हांव, म्हाका जबाबदारी आसा, I have responsibility. When I have responsibility, I will honor that responsibility come what may. I would want to give my best. तर कितें ऑडिट आहा समज, भायल्या गांवांतल्यान जेन्ना इन्स्पेक्शन करूंक येताले, हांव फॅक्ट्रीन सवांक हेड न्हू, क्वॉलिटी हेड न्हू, आय वूड टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी सवांक वचपाचें. कित्याक पयलें वचोन सगळें चॅक केलें, सगळें सारकें आहा. कितें मागीर इयर एंड आसा, तुमी जी कोण ऑफिसांनी काम करता तुमकां खबर आसतलें, इयर एंडाक फायनान्शियल क्लोजिंगाच्या टायमार whatever you finish the transaction by 31st March is counted for that day. Whatever you do on the 1st of April will be next financial year. So त्या वेळार I would find myself, I've been at the factory even till 12. Why? Because my passion, my focus, my whole life was centered around my career. करियराचेर आख्खोच चिंतीत, आख्खोच फोकस तितून आहलो. मागीर देवाचे वस्तूचेर मन आहा, this was not important that time. Why? That was important. This is for everyone, no? देवाचें उतर सगल्यांक न्हू, देव सगल्यांक न्हू, म्हाकाच काय ना तें. So because of that, because my focus was there,
I would not be tired getting up at 5 o'clock and reaching the factory at 6. I would not be tired leaving from there at 12 and coming at 1 and next day again go. Kitak, the heart was there. Zuin tuzo tevo asa, tuin tuje. Your heart is where your treasure is, isn't it? So mozo treasure koi kamachir. I had found fulfillment in my work. Other than work, dusre watin, ek watin tui, dusre watin fulfillment koi asa in my family. Tor kite kamason eile, burgyang rache boson question paper set korop. Since I would be at work and come late, I would set question papers. My son had to study, answer. Then next day I would come, set question papers. So ek watin mon koi asa kamachir. दुसरे वाटेन गारा पावले म्हणटकर मोन फॅमिली चेर मागीर तेज मोद्या नानी हुई टायम आहा इंट्रस्ट आहा ना बिटवीन द टू आय वूड टॉगल हे ना तर ते इंगा आनी टायम ना इट इज सो शेमफुल टू से बट आय विल स्टील से वाय बिकॉज इट वॉज माय पास्ट that was my past, it is behind me. But I would say that Garan, after getting married and I was working, म्हाका केन्ना इंट्रस्टूच ना घरान एक तेरसाचे मागणे सुद्दां करूं. I never had the interest. I never had the time. I used to think it is such a waste. I might as well do something, keep things ready for the next day. कित्याक ही ओळख नासली तेन्ना. I had no understanding of the word. आनी जेन्ना म्हाका गोमून आयले, देवान म्हाका रोचला, देवान म्हाका मोगान रोचला, आपल्या सारक्यान म्हाका रोचला. He has made me fearfully, wonderfully. And He has created me because of His love for me. And irrespective of what all I have done, all the wrongs I have done, the good things that I could have done, I didn't do. The bad things I did, the time that I should have spent in praising and worshipping Him, I didn't do. And in spite of all of that, for a good 44 plus years, yet God protected me. Yet God made sure that my needs were met. Why? He still loved me. He has had a plan and purpose for my life, which I did not acknowledge, which I did not recognize. But even though I kept away, did Jesus come in search of me? Yes. Did He allow me to see His assignment for my life? Yes, He did. तर जोरी तर हांव पयस गेले आनी म्हाका सोदूंक देव आयलो जाल्यार हें म्हज्याच जिवितान न्हय. डू यू थिंक आय एम स्पेशल? ना. It's not that I am the only one who's extra special. We are all special to God. आमी सोगलीं देवाची मोगाची भुरगीं. देव भेदभाव करिना. In the book of Acts chapter 10 verses 34, the word of God says, God shows no partiality. देव भेदभाव करिना. देवाक आमी सोगलीं ताची भुरगीं. If we look in John chapter 1 verses 12, thank you, Jesus. John chapter 1 verses 12. तुमकां मेळ्ळा? कोणाकूय मेळ्ळा? वाचूंक शकता? Thank you, Jesus. Can you read, brother? 12 and 13. John chapter 1 verses 12 and 13. Praise God. Thank you, Jesus. This is so beautiful, that I get to hear God's promise, His word. He doesn't even need to go to the scripture and read it. It's in His heart.
That word of God is deposited in his heart and it is coming from his heart. Thank you, brother. So the word of God tells us that, but to all who received him, who is him? Who received whom? Have you received Jesus? Yes. So to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God. सो देवानी आतां तुमकां पदवी दिल्या देवाची भुरगीं जावं क्रिस्तांव वरवीं. मागीर आतां आमी भुरगीं जावन जिवंक जाय काय आमी शूड वी लिव एज स्ट्रेंजर्स, एज स्लेव्स? चिल्ड्रन ऑर स्लेव्स? चिल्ड्रन ऑफ गॉड. मागीर चिल्ड्रन ऑफ गॉड म्हणजे गॉड इज द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ. सो इज अ गॉड अ रिच गॉड ऑर अ पुअर गॉड? रिच गॉड. मागीर हे रीच गॉडाची भुरगीं गरीब जावं शकतात? इफ माय डॅड इन हेवन इज रिच, देन हीज चिल्ड्रन ऑन अर्थ कॅन वी बी पुअर? वेन माय गॉड इज इन हेवन is the one who created everything, then as his child, has he given me the authority? Has he given me the authority? दुयेंतांक बरें करूंक, कुड्यांचे दोळे उगडूंक दिल्या पदवी. मागीर आमी कित्याक समजनात काय? कित्याक आमकां उडगास उरोना की आमी देवाची भुरगीं? जायते पावटी जायते जाणांक गोडेक दुडवां वाटेन प्रॉब्लम जाता. फायनान्शियल लॅक पीपल आर एक्सपिरियन्सींग. मागीर कितें म्हणटा, म्हजे कडेन कांयच ना, म्हजे कडेन पयशे नात, आय एम सो पुअर 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 म्हणीत रावतात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा आमकां, ताणें आमची गरीबसाण आपल्याक घेतली. Where was Jesus born? Where was he born? In a stable. आतां स्वर्गार संवसाराच्या रोचणाराचो पूत तो, देव तो. He is the son, the beloved son of God the Almighty. Why was it required for him to be born in such humble dwelling? कित्याक गरज आसली? आमची गरीबसाण ताणें आपल्याचेर घेतली, आमी ग्रेस जावंक. मागीर आमी गरीबूच रावंक जाय? ना. आमकां बासावण्यो दिल्ल्यो आसात, देवाचें उतर दिल्लें आसा. फिलिपियन्स 4:19 म्हणटा, माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी इन क्रायस्ट जीसस. म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका म्हजो देव दिता. आनी जोरी तर म्हाका विस्वास आहा म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हजो देव म्हाका दिता, जाल्यार मागीर हीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान येवप सारकें, म्हाका कांय ना, भोंगो म्हजें, हांव कितू गरीब, म्हाका कोण दितो काय? असलीं उतरां येतात? येतात? चिंतना येतात? 200 रुपया उरल्याय, म्हयनो काबार जावपा येयलो, आतां कितें जातलें? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. इफ यू हॅव रिच्ड at the threshold of exhausting what you have, जोरी तर तुका दिसता म्हजे कडेन जें कितें आसा तें म्हाका म्हयनोभर पावचें ना, हांव कशें हो म्हयनो सारतली, then you have to take a leap of faith. And what is the leap of faith? From what you have, you give to someone who is in a position which is worse than your own. तुजे कडेन 200 रुपया आहात, कोणा कडेन 10 रुपये ना आसतले, ते 200 रुपयांतले 20 रुपये तुवें भावार्थान काडून दिले. सो वॉट यू आर डुईंग? यू आर मुवींग बाय फेथ. कित्याक पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा खबर आसा न्हू? शिंकल्या आमी हांगा. आय एम श्युअर सिस्टर अनिशान हांगा शिकयला. लूक 6:36 आनी कितें म्हणटा? लूक 6:38 न्हू? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कितें शिकयता आमकां लूक 6:38? गिव म्हणटा काय आस्क म्हणटा ओ टेक म्हणटा? लूक 6 कितें म्हणटा? एम आय कन्फ्युजींग यू? गिव म्हणटा काय टेक म्हणटा? अरे आतां आमीच म्हणलां न्हू 200 रुपया उरल्या, मागीर गिव खुंयचे? टेक जावंक जाय आशिल्लें न्हू?
It should have become take. No, you have only little left. So God should have said take. You don't have take. पूण देव कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? वाचूया आमी. Give and it will be given to you. तूं दी आनी तुका दितलो. A good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For the measure you give will be the measure you give back. जेन्ना भावार्थान तूं दिता तेन्ना तुका देवा कडल्यान मेळटा. आतां कितें? You may have given from what you have. When you give from what you have, God will inspire someone else to be a blessing to you. Praise God. Thank you, Jesus. So we were in Matthew chapter 4. Thank you, Jesus. So Matthew chapter 4 नो ह्यो जेजूचे ताळण्याचेर आमी मातशें पळोवया. ओके, प्राचीत काळान आमी आसा म्हणटकूर मॅथ्यू चॅप्टर 4 म्हणटा, Jesus fasted for 40 days and 40 nights, and afterwards he was famished. The tempter came and said to him, if you are the Son of God, command these stones to become the loaves of bread. आता ताळणी कसली? आता तुम्ही सकाळच्यान हांगा बसून आहात, भूक लागतली न्हू? भूक लागता न्हू? आता एकूच मायत्यान तुमी गोडे ब्रेकफास्ट खावन येयल्या. मे बी सम ऑफ यू being a Friday, if you are fasting, maybe you haven't had anything. But एकूच मायतो काय चारूच वरां आमी कितें खावंक ना जाल्यार आमकां भूक लागता न्हू? आनी मागीर जेवणा उडगास आनी जेवणा वास येयले म्हणटरी आनी भूक लागता, पोटा आवाज जाता न्हू? जाल्यार Jesus had fasted for how many days? एक मायतो एक दीस ना, for 40 days. मागीर ताका कितली भूक लागलोली आसतली? खरेंच भुकेल्लो आसतलो न्हू? Because he was in the body, right? He was in the flesh. So हितून ताळणी घालून येवन कितें म्हणटा? If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. So आता ताळणी कसली? Book. It is the pleasure of the flesh, the desire of the flesh. कित्याक the body is craving for food. So ताका temptation कितें दिता? खावपाचें. तें temptation दिता. फुडें आमी पळोवया. The next he says, but before we get to the next one, Jesus says, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. हांव हें म्हणटालें, पूण म्हाका बऱ्याक पडोंक ना. कित्याक? हांव हाफूत म्हणटालें. Man does not live by bread alone. When I would not get my promotion, I would say man does not live by bread alone. पूण कसो रावता तें म्हणत नासलें. But man lives by every word that comes from the mouth of God. So Jesu देवाचो पूत जावनूय he speaks God's word. कित्याक? Deuteronomy chapter 8 verses 3 and म्हणलेलें आसा, man does not live by bread alone but by every word that comes from the mouth of God. So Jesus quotes the scripture. फुडें आमी पळयता, then devil took him to the holy city and placed him on the pinnacle of the temple, saying to him, if you are the Son of God, throw yourself, and it is written, he will command his angels concerning you, and on their hand they will bear you up. म्हणजे कितें? आतां तो ताका ताळणी घालता. Psalms 91 आसा न्हू? Psalm 91 verses 11 कितें म्हणटा? God has put his angels in charge over you, they will keep you in all your ways. So Psalm 91 देवाचेंच उतर, तो कॉन्टेक्स्ट आनी सर्कमस्टन्सीस चेंज करूंक जेजूक सांगता, तूं उडकी मार, तुका आयज बोडवे येवन दवरतले. But does Jesus fall for it? No, he does not. What does he say? Again it is written, do not put the Lord your God to the test. So इंतून कितें आहा? इंतून तो जेजू भितर प्रायड हाडूंक सोदतालो. ओय, हांव देवाचो पूत, देवान सांगलां तूं म्हजो मालगडो पूत. So he's trying to get pride in him. So even if I jump, nothing will happen. But did God say jump and kill yourself and then I will send angels? No, we cannot use it in the wrong context. जोरी तर तुजेर वायट येता, तुजेर विघ्ना येता, त्या वेळार देवान तुका आयज बोडवे दिल्ले आसा तुजी राखण करूंक.
It does not mean that angels are there, so tomorrow I will jump from a building and test God if He is sending the angels. Toshe no, Baba Boinano. So here Jesus, when He is tested, that He could be proud and said, okay, I am the Son of God, I will jump, let God send. तो तसो करिना. आणि तिसरे तो म्हणटा, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And he said to him, all these I will give you if you will fall down and worship me. Jesus said to him, away with you, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. So, परतून येवन तो ताळणी कितें करता? पोजेशन. आतां जेजू संवसारान कित्याक आयिल्लो? टू गीव सल्वेशन, टू विन सल्वेशन टू मॅनकायंड. कित्याक? देवान जी पदवी मनशाक दिल्ली, पातका वरवीं मनशान ती देंवचाराच्या ताब्यान केली न्हू. सी, whoever you listen to, you become the slave of that one whom you listen. जेन्ना ती देवाचें उतर आयकताली, देवाचें मानून घेतालीं, they were in obedience to God and they were children of God. पूण जेन्ना तेमी देंवचाराचें आयकलें, आतां ती कोणाची भुरगीं जालीं? देंवचाराची भुरगीं जालीं न्हू. बिकॉज दे ओबेड, बिकॉज द भुरगीं म्हणजे कितें? देंवचाराची भुरगीं सुद्दां न्हू. वी बिकम स्लेव्स. तो भुरगीं म्हूण आमकां ट्रीट करचो ना. देंवचारा वांगडा जीं आसात, तो भुरगे, एक आवय आपल्या भुरग्याक जशी ट्रीट करता तसो देंवचार तुका ट्रीट करचो ना. वेन यू आर विथ हिम, यू आर हीज स्लेव, इजंट इट? आनी स्लेवाक, चाकरांक बरो ट्रिटमेंट मेळटा ना. सो वेन ही टेम्प्ट्स जीजस, वॉट ही सेज, तूं म्हाका पोन्नीपाट करून नमस्कार कर, हें जें सगळें तूं तुज्या मनीसकुळाक पासत जिखूंक आयला, यू हॅव कम टू वीन दीस. वाय डीड जीजस कम? He came to planet Earth so that he could win what the Satan took by deception. जी पदवी, जो अधिकार मनशा कडलो सैतानान व्हेल्लो, तो परतो जिखूंक लागून तो आयिल्लो न्हू. सो what the Satan is telling, you worship me and I will give you this. So तो ताका पोजेशनाची तो ताका हें दाखयता. कितें म्हणटा? he wants to deceive him, he wants to tempt him, to deceive him by lies. And हे temptation den जेजून ओरोण्यान भोगलें, it has a direct relation to the temptation of Eve in the garden. I'll just briefly take you to the book of Genesis. Genesisan आमी पळयता अशेंच कितें temptation एवेक घातलें. ताणें कितें सांगलें पळय. When the serpent deceived Eve, what did she tell? That if you eat of this fruit, you will not die. देवान सांगलें तुवें खायल्यार मरतलो. Serpent said, in the day that you eat, you will not die, but your eyes will be opened. You will be like God. आतां जी ताळणी देवाक देंवचारान ओरोण्यांक दिली, in that we see that the temptation is here. When the woman saw, Genesis chapter 3 verses 6, when the woman saw that the tree was good for food, and it was delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. म्हणजे 3 temptations आमकां दिसती पडटात हांगा. What it says is, the tree was good for food, म्हणजे the desire of the flesh. जेजूकूय देंवचारान दाखयलें कितें? हातराचें उणें कर म्हूण, भूक मारूंक. सो दॅट वॉज द टेस्ट फॉर द डिझायर ऑफ द प्लेजर ऑफ द फ्लॅश. भूक लागता म्हणजे पोट बॉब मारता न्हू, भूक लागल्या. सो दॅट टायम इट वॉज द टेम्पटेशन. आतां फुडें कितें म्हणटा? एन्ड दॅट इट वॉज अ डिलायट टू द आय. इट वॉज डिलायट टू द आय म्हणजे Eve wanted to possess it. She wanted to lay hold of it. So when she wanted to lay hold of it, she is led to think that if I have that, it will be a good possession. तेच भाशेन देंवचार जेजूक नाडटा म्हणटा, हें सगलें जें संवसारांतलें आहा,
ऑल ऑफ दीस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आय वील गिव इट टू यू. म्हणजे कितें? द लास्ट ऑफ दी आय. ताका तो दाखयता हें सगळी पोजेशन. तें हें हांव तुका दितलो. तो ती ताळणी तो दिता. जस्ट द वे द ईव वॉज डिसीव्ड. आनी तिसरे कडेन आमी पळयता, ही सेज, and the tree was desired to make one wise. सो ताका दिसता की हें फळ हांवें खालें जाल्यार आपूण वायज. म्हणजे आतां कितें आयली? प्रायड आयली न्हू, द प्रायड ऑफ लायफ. ताका देवान मोगान रचूंक नासली तांकां, सगळें तांकां दिवंक नासलें. आतां ताका जाय आपूण देवा भशेन जावं. सो वॉट इज इट? द प्रायड ऑफ लायफ. आतां जेन्ना जेजूक टेम्पटेशन आयलें, देंवचारान जेजूक सांगलें तूं उडकी मार, तूं देवाचो पूत न्हू, तूं उडकी मार, देव धाडटलो, आयज बोडव्यांक धाडटलो तुका प्रोटेक्ट करूंक. सो ही वॉज ट्रायंग टू गेट इन हीम अ सेन्स ऑफ प्रायड. ओके, आय एम गॉड, लायक, सो नथींग वील हॅपन टू मी. सो whatever Eve was tempted with, the three temptation, even if we look at, let us look at one last scripture. Sister, ready for lunch? How much time? Okay. Can we continue for a little while so that I can cover this? Praise God. Thank you, Jesus. 1 John, the letter of John, 1 John chapter 2 verses 16 and 17. It is written here, for all that is in the world, what is it in the world? The desire of the flesh. The desire of the flesh. How तिका दिसलें न्ही तें फळ एकदम बरें खावंक, तिका आस जाली तें फळ खावंक. दॅट इज द डिझायर ऑफ द फ्लेश. जेजूक तें टेम्पटेशन दिलें फातरांचें उणें करूंक. दॅट इज द डिझायर ऑफ द फ्लेश, द टेम्पटेशन दॅट वॉज गिवन टू जीजस. फुडें म्हणटा द डिझायर ऑफ द आय. पळोवंक बरें दिसतालें. म्हणजे कितें? पोजेशन. जायते पावटी आमचे कडेन आसता सादारण भाशेन, जें कितें आसा आमचे कडेन, इट इज सफिशंट फॉर अस. पूण मागीर कितें आसता म्हणलां न्हू, देर इज इनफ इन दीस वर्ल्ड फॉर मेन्स नीड, बट आमचे आशेक, आमचे ग्रिडाक तें आमकां पावना. कितलेंय आसा, आनी जोरी तर आमकां आस आसा जाल्यार आमचे कडेन कितलें आसुनूय तें आमकां पावचें ना. सो इन द सेम वे द Adam and Eve, who were given the dominion over everything, and तांकां गार्डनान सगळ्या झाडांचें फळ खावंक, तांकां जाय तें करूंक देवान तांकां दिल्लें, तरी आसतना कितें जालें? द लास्ट ऑफ द आय, द फ्रूट वॉज गूड टू सी, गूड टू पोजेस. आस जाली तिका, देवान म्हाका दिलां तें आसा तें थंयच आसा. सो तिच्या गोरजेक जाय तें सगळें आसलें, पूण because of greed, the lust of the eye, that same temptation was given to Jesus. I'm going to give you all the things of the world. ताका दाखयता तो हें संवसारांतले सगळे राजा, सगळी पदवी, सगळे लोक सगळे जे जिकता तें सगळें हांव तुका दितलो. पूण देवान जेन्ना जेजूक संवसारान धाडलो, देवान जेजूक संवसारान हे मिशनान धाडलो. वॉट वॉज जीजसीज मिशन? Was it to come and fall at the feet of Satan and take it for him by pity? ना न्हू. ताका लागून देवान जेजूक धाडूंक ना. Jesus came to planet Earth so that he could become an atoning sacrifice. आपले जिविताचें बलिदान फुरसार दिवंक, फुरसार मरण आमची पातकां, आमची दुयेंसां, आमचें दूख, आमचे कोश, त्रास, आमचे विंगडेपण, आमचे सिकनेस, वॉट यू कॉल शेम, आ टेरर, जें कितें संवसारान मनीस जितलें वायट अणभवतालो तें सगळें आपले कुडीन घेवन तें फुरसार मारून आमकां सोडवून फावो करूंक जेजू आयिल्लो. जाल्यार देंवचार ताका कितें दाखयता? तूं म्हाका पोरनिपाट करून नमस्कार कर, हें सगळें हांव तुका अशेंच दितां. ताळणी न्हू.
पूण जेजू ते ताळणेन पडटा काय? जेजू ताका म्हणटा एकल्याच देवाक नमस्कार कर. जाल्यार आमकांय जायते पावटी ताळण्यो येतात. मे बी कामाच्या जाग्यार, शेजाऱ्याक कामाच्या जाग्यार जावंक येता. कितलीं जाणां सारकें काम करिनात. 5 स्टेप्स तरी काम आहा, 4 स्टेप करतात, 1 स्टेप सोडटात. तांकां कोण धरिना, तीं कोणाक सांपडनात, कोणाक कांय फरक पडना. तीं करून सुणटात जाल्यार हांव कित्याक करचें न्हय. So with doing 7 hours of work, they are good. Then why I should work for 8 and 9 hours? हांवूय उणें करतलो. So आमकां कितें करता? आस दाखयता. To possess the things of the world. ताजे कडेन SUV आहा, म्हजे कडेन फकत एक ल्हान कार आहा. आतां म्हाका आस जाली. सो आय ऑल्सो वॉन्ट टू पोजेस. मागीर कितें करता आमी? ऑप्शन आहा न्हू लोन काडपाचें. लोन घेवया, हांवूय SUV घेतलो. हांव कितें कमी तर? असलीं बॅटल जाता आमच्या मनान. डू वी फेस दीज कायंड ऑफ बॅटल्स? नाव दे हॅव अ गूड कार, बट I also have an option. No, what if I don't have the money? I can take a loan and pay EMI. आमकां देवाचें उतर कितें म्हणटा? ओ नो मॅन नथींग एक्सेप्ट टू लव. मागीर लोन घेवन आमकां जाय तें करप ही देवाचे येवजणे पोरमोणें काय ना. देव जें आमकां कितें फावो आसा, जें आमकां कितें गरज आसा, तें सारक्या टायमार आमकां फावो त्या वेळार, फावो त्या मापान ताणें आमकां दिवन दवरलेलें आसा. वी हॅव टू रिसीव इट, बट वी वील रिसीव इट इन ड्यू सीजन. गॉड मेक्स ऑल थिंग्स ब्युटिफूल न्हू, इन हीज टायम म्हणटात आमी. पूण इट्स नॉट दॅट म्हाका आयज जाय आतां मेळोंक ना, लोन घेतलें जालें. So then what you are becoming? You are becoming a slave. You get into a bondage to repay that loan. मागीर ताका इंट्रस्ट फारीक करूंक जाय. मागीर केन्ना फाटीं पडलो जाल्यार मागीर ते तुका घरा सोदूंक येतले. मागीर आसा सुशेग? गाडी आसा देरान, पूण सुशेग आहा? मनाक शांती आहा? Now you are living a life of stress. What is the use of a car standing in your parking lot and in your mind you have no rest? In your heart there is no peace, because all the time now you are thinking this extra EMI हांव खुंयच्यान भरतलो. So ask dita. The third thing that 1 John 2:16 says is the pride in riches. म्हणजे कितें तेका जाय आसलें? It was good to eat, good to see and good to possess. सो एवेक तें पॉजेस करूंक जाय आसलो तें फळ म्हणून. दॅट इज वाय द वर्ड ऑफ गॉड सेज दॅट हियर दॅट द प्रायड फॉर रिचीज. सगलें जें आमच्या जिवितान जें वायट जें आमी अणभवता हे तिनूय कॅटेगरीन पडटा. इट फिट्स इन वन ऑफ द 3 categories. Either the lust of the flesh, the lust of the eye, or the pride of life. जोरी थोर आमी हें आमकां समजोणी मेळटा. वेन वी अंडरस्टँड वॉट आर द वेज बाय वीच द एनिमी शोज अस. आमकां तो कुडीची सी इन द लेंट सीजन यू वॉन्ट टू फास्ट, आनी तूं जेन्ना फास्टींग करूंक सोदता तेन्ना मनान तूं चिंता, थाराव घेता फास्टींग करतलो म्हूण. लिटल डावन द लायन आवयस पोटां सारकें गुडू गुडू जाता. ते वाटेन शेजऱ्यागे घराको जेवण रांदताय तेच वास येता. काय बरं रेशाद बांगड्या वास येता न्हू. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. मागीर कितें जालें? देन द लास्ट ऑफ द फ्लॅश ट्रायज टू ओवरकम योर डिसिजन टू फास्ट. नाव वेन यू हॅव डिसायडेड टू फास्ट, इट इज यू हॅव टू सी वॉट इज द ऑब्जेक्टीव ऑफ ट्रायंग एंड सेयींग आतां हांव फास्टींग करतलो. ऑब्जेक्टीव कितें काय म्हजो फास्टींग करपाक? तुमी केन्ना फास्टींग करतात? कॉरेजमान तरी करतात? कितें ऑब्जेक्टीव आसता? कित्याक पासत करता बाबा? कॅन टेल वॉट एवर रिजन वाय यू फास्ट. एनी रिजन वाय यू फास्ट? टू गेन समथींग यू फास्ट. पूण फास्टींग करून कितें मेळटलें? वयल्यान जेवण गेलें न्हू. हय, आतां कितें मेळटलें?
फास्टींग करून कितें मेळटलें? कोणूय म्हाका सांगूंक शकता? आनी ही समजणी आमकां आसूंक एकदम गरजेचें, कित्याक प्राचीन काळान आमी खूब जाणां फास्टींग करतात. कित्याक करतात काय? कितें मेळटलें? गॉड वील बी प्लीज्ड एंड ही वील गीव वॉट वी वॉन्ट. देव खुशाल जातलो न्हू. हे म्हजे धुवेन कोरेजमाच्या सगळ्या सुक्रारांक उपास केला. आतां म्हाका तेगे जी इंटेंशन आहा तें तेका दिव दिया. जालें न्हू? अशें न्हू? वय न्हू भयणी? रायट न्हू? हांवें उपास केलो म्हणटरी देव खुशाल जातलो आनी मुगे उपासा लागून देव म्हाका दितलो. सारकें? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां आमी जाणां जावंक फावो जेन्ना आमी उपास करता, that fast is not for God to be pleased and to give. God is already pleased with you. God is already pleased with you. See, when Jesus was baptized, Jezuk जेन्ना baptism दिलो, जेजून कांयच काम करूंक ना in the physical, okay? पूण देवान कितें म्हणलें, जेन्ना baptism घेतलो, Jesus was commissioned in his public ministry. तेन्ना जेजून देवान म्हणलें, ओ म्हजो पूत मालगडो, in whom I am well pleased. ज्या दिसाक तुवें जेजूक तुज्या जिविताचो दोनी म्हणून मानून घेतला, इन युअर बॅप्टिजम तुज्या आवय बापायन पोदोन मोदोनीन तुका वो बावार्थ आपलो बावार्थ तुमकां दिला. बट देन वी आर बींग कन्फर्म्ड, रायट? आमी व्हडलीं जातकच आमकां मोत येतकच मागीर आमी तिरावणेच्या संस्कारान आमी आमच्या तोंडान म्हणटा न्हू, आमी जेजूक आमच्या जिविताचो दोनी करून आमी सैतानाक फाट करून आमी देवाचीं भुरगीं जाता न्हू. मागीर जेजू कितें म्हणटा? जेजू तेन्ना तुका म्हणटा, जीजस सेज टू यू, तूं म्हजी मालगोडी तूं, आय एम वेल प्लीज्ड. मागीर उपास करून देवाक प्लीज करूंक गरज आसा? He is already pleased with you. The moment you have believed in Jesus, He is pleased with you. Now when He is pleased with you and you already know that He is pleased with you, then will you want to live your life? तूं तुजें जिवीत देवाक जाय तशें जिवंक वावुरतली? वय न्हू? सो जेन्ना तूं तुजें जिवीत देवाक जाय तशें जिवंक वावुरतली, म्हणजे नाव यू आर लिवींग युअर वे इन द वेज ऑफ द लॉर्ड. आनी जेन्ना तूं उपास करता, आनी आमी सदांच उडगास धरूंक जाय, जेन्ना आमी उपास करता तेन्ना आमी आमचे कुडीक, इट इज लायक कीपिंग आर बॉडीली डिझायर्स इन चॅक. आमी आमचे कुडीक थोडीशी वॉट यू से आडकोड जाता न्हू, आमकां कास्तीक त्रास पडटा. पोटान जेवण पडना म्हणटरी मागीर भूक लागता न्हू. सो इट्स नॉट व्हेरी कम्फर्टेबल. सो वेन यू आर नॉट फिलींग कम्फर्टेबल, यू आर टेलिंग युअर बॉडी, ओके, तूं तुज्या कुडीक सांगता, यू आर नॉट गोईंग टू गेट फूड, तुका आतां जेवण मेळचें ना, यू आर नॉट गोईंग टू बी एबल टू ओवर पावर मी. सो तूं तुज्या मनांतल्यान थाराव घेता की तुजी कूड तुका आतां ओवर पावर करची ना. ना तर भूक लागली चाव पिलें, भूक लागली बिस्कीट खायलें, भूक लागली जेयलीं, म्हळ्यार कितें सगळें वोगोत द बॉडी इज रुलींग. आनी सगळें तितूनूच आमी आसा, रांदता खाता आनी मागीर जेमेता न्हू. सो द बॉडी इज डिक्टेटींग यू, द बॉडी इज बिकमींग अ डिक्टेटर बाय वीच इट इज नॉट अलावींग यू टू गेट इन टू अ ग्रेटर रिलेशनशीप जो संबंद तुजो देवाशी आसूंक जाय. आमी बिएटिट्यूड्सान आसा न्हू, in Matthew chapter 5, in the Beatitudes it is written, blessed are the ones who thirst and hunger for righteousness, they will be filled. So आमी जोर देवाच्या प्रमाणीकपणान भुकेतांव तानेतांव तेन्ना देव आमकां भरता. He is feeding us, isn't it? आनी जेन्ना आमी जेवणाक कुशीन काडून तो टायम आमी देवाक लागीं येवंक, देवाची टू अंडरस्टँड द वेज ऑफ द लॉर्ड, टू लिव आर लायफ अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, टू ग्रो इन द अंडरस्टँडींग ऑफ गॉड्स वेज, मागीर आमकां कितें जाता? वी आर ग्रोईंग इन वॉट? कितें जाता? जेन्ना आमी उपास करून
देवाच्या उतरान शिंकोणेन आमी ओदीकान ओदीक वाडटा तेन्ना सोंबोन वाडटा काय ना सोंबोन वाडटा न्हू सो वेन हियर वी आर डिनायींग एंड फास्टींग एट द सेम टायम आय एम चॅनलायझींग दीस टायम इन टू प्रेयर म्हणटकूर म्हजो सोंबोन म्हज्या देवाशी वाडटा जाल्यार ह्यो 2 वस्तू जाल्यो ज्यो हांवें कॉरेजमान करच्यो आसात उपास आनी मागणे जाल्यो आतां मागणे जेन्ना आमी करता समज आतां सिस्टर तुजे बरोबर तुजो गोरकार आसा ओके आतां तुमचे दोगांयचे तरी सोंबोन बरें जावंक जाय म्हूण तुज्या काळजान आसा यू वॉन्ट दॅट द रिलेशनशीप बिटवीन यू एंड युअर हजबंड हॅज टू बी गूड आनी सदांच तुमी मोगान आसूंक एकामेकाक विस्वाशी आसून एकामेकाक बरे भशेन मानान लेखूंक हो तुजो आवंडो आतां दीस इज देर इन युअर मायंड ओके आनी तुजें तें मनान आसा पूण तूं तुज्या घोवा लागीं हें तूं तुज्या मनान दवरताय पूण तूं तुज्या घोवा लागीं केन्ना उलयना घोव घरा कडेन आहा पूण तूं तेका केन्ना उलयना तूं तुगे रुमान आनी घोव बाबडो सेपरेट रुमान तूं तुगे काम करीत आहा मना आहा तुगेल्या बट इफ यू आर नॉट एट ऑल टॉकिंग टू हिम जाल्यार तुजें आनी तुजे घोवाचें संबंद बरे भशेन आसतले तुका दिसता तूं केन्ना उलयत ना इफ यू डोंट टॉक टू युअर हजबंड इफ यू डोंट समज तुमची इश्ट मित्रां आहा इफ यू नेवर टॉक टू युअर फ्रेंड वील दॅट फ्रेंडशीप रिमेन सोयरी गोत फ्रेंडशीप आमींग जात आसा ती उरतली आमी उलयना जाल्यार उरची ना न्हू जोरी तर म्हजो संबंद म्हज्या देवा थंय आसूंक जाय जाल्यार हांवें देवा कडेन उलोवंक जाय न्हू आनी जर देवा कडेन उलयत ना मागीर तो संबंद कसो आसतलो जशी फॉर एग्जाम्पल हांवें जें म्हणलां जाय ताका आपल्या गोरकारा कडेन बरें संबंद पूण उलयत ना कसलो फायदो सो इन द सेम वे वेन वी वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशनशीप विथ गॉड देन आय हॅव टू बी टॉकिंग टू गॉड एंड वेन आय टॉक टू गॉड आय हॅव द लँग्वेज ऑफ गॉड देवाचें उतर घेवन म्हज्यान देवा कडेन उलोवंक जाता देवाचें आहा हांगा उतर प्रेज गॉड थँक यू जिजस सो प्राचीत काळ आमकां एक संदी आमी उपास करूंक नॉट बिकॉज वी वॉन्ट टू लूज वेट स्लीम जावंक जाय बारीक जावंक जाय म्हूण न्हय पूण ते उपासा वरवीं हांव म्हजे कुडीक म्हजेर ओवर पावर करूंक दिना पूण हांव म्हजें मन आनी ध्यान सगळें देवाच्या उतराचेर घालतां म्हजो संबंद देवाशी आय एम ग्रोईंग इन माय रिलेशनशीप नाव वॉट इज हॅपनिंग इज this also allows me to do the third thing in Lent which is alms giving आता alms giving म्हणल्यार कितें धर्म दान जायते पावटी आमी म्हणटले म्हाकाच ना मागीर हांव दुसऱ्यांक कशें दिवं म्हजे कडेन कांयच ना मागीर दुसऱ्यांक कशें दिवं नाव इट इज नॉट इम्पॉर्टंट दॅट योर आर्म्स गिवींग इज ओन्ली इन टर्म्स ऑफ मनी अशें आमी चिंतूंक फावना म्हजे कडेन पयशे ना मागीर हांव धर्मदान करूंक शकना आय वील फास्ट एंड आय वील प्रे बट आय वील नॉट डू आर्म्स गिवींग यू कॅन डू आर्म्स गिवींग प्रॅक्टिकली तुजे कडेन टायम आहा इजंट इट 24 वरां दिसांतल्यान सगळ्या कडेन आहात nobody can say that God has given me less hours we can still say म्हजे कडेन लेस पयशे हातान पयशे लेस आहात बँकान पयशे लेस आसात पूण 24 hours इन अ डे सगळ्यांक सेम दिल्या एवरीबडी इज गिवन सेम 24 hours या सो जाल्यार जेन्ना म्हाका देवान इन 24 hours दिल्यान कॅन आय गीव पार्ट ऑफ माय टायम टू हेल्प अ नेबर कोण एकसुरो आहा दुयेंत आहा ताका कितें गरज आहा कोण नेणार आसा ताका शिंकोवंक ताका देवाच्या उतराची समजणी दिवंक कॅन आय डू माय बीट दॅट वे कॅन आय रीच आउट टू पीपल जाता म्हज्यान पयशे ना मुकोडे टायम आसा सगळ्यां कडेन आसा न्हू सो कॅन आय इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ माय टायम टू ब्लेस नाव सी इफ यू हॅव टू आस्क मी in terms of me as an individual, okay? If I have to consider me as an individual, Simitra ek ostori. Now in Lent season, if I have to say personally, I am not working, meaning I am not working to earn money in cash. So I don't have money of my own work that I bring and offer. But mujhe koden time asa, no?
I have time. God has given me time. So I can take this time and share the word of God and be a blessing to you. Can I be a blessing to you by virtue of my time? Because moji currency ji moje koden devan dilli aha, time is my currency. I may not have notes, but I have time. So in that time, I can preach. In that time, I can visit a neighbor who's sick. I can go and spend some time with a neighbor who's lonely. तातू बाबडो सदांच एकसुरोत रावता, कोणूच ना. काळजाचें ताका कितें उलोवंक जाय, ताका कितें सांगोंक जाय. तो बाबडो एकटोच मागीर कितें जाता? मनीस डिप्रेशनान पावता. कित्याक नाका आसल्यो चिंतना देंवचार येवन दिता न्हू. सो वेन आय एम इन दीस सीजन ऑफ ग्रेस आनी आमकां कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च सांगता. I'll just read that for you. Catechism of the Catholic Church says in 1434, the interior penance of a Christian can be expressed in many and various ways. Scripture and the Fathers insist above all on the three forms: fasting, prayer, and almsgiving, which express conversion in relation to oneself, to God and to others. So प्राचीत काळाची जी आमकां जेन्ना आमी एश वेनिसडे गेल्यान आनी दर एका आयताराक प्राचीत काळान जावं शुक्राराक जेन्ना आमी खुर्साची वाट करता तेन्ना हे तीन वस्तूंचेर रेग्युलरली नियाळ जाता. मागणें, उपवास आनी दोर्नदान, प्रे, fasting and almsgiving. But we have to understand that in each of these three, what it says is, it expresses conversion in relation to oneself, God and others. So jedna haंव मागणें कोत्ता, my relationship with God is being built up, strengthened. I grow in my relationship with God, right? जेन्ना हांव मागणें कोत्ता, म्हजो संबंद देवा सोरशी हांव वाडयता न्हू. जेन्ना हांव फास्टींग करता, what do I do? When I fast, I am putting my desires, I am crucifying myself. हांव म्हजे ज्यो कुडीच्यो ज्यो वंदावण्यो आसात, it can be different desires of the flesh. It is not only with respect to my eating and drinking alone. थोड्यांक एडिक्शन्स आसतात. कोणाक सोऱ्याचें एडिक्शन आसता, ड्रग्सांचें एडिक्शन आसता, सिगाराचें एडिक्शन आसता. The person may be having an addiction to pornography, for wrong relationship. These are all the areas that I am called to fast. So when I fast from the areas that I struggle with, what I am doing, I am putting my body in check, in control. So this season, when I fast, it is having an opportunity to control my body. In prayer, I am growing in my relationship with God. And when I do almsgiving, जेन्ना हांव almsgiving करता, दोन दान दिता, म्हजो टायम दिता, so I am living in goodness with people around me. So तिनूय एलिमेंट आयले, देव, हांव आनी पेलो, others. So आमचो आख्खी सुमूर्त कित्याचेर तारलोली आसा? देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. So आमकां नवी सुमूर्त सांगता न्हू, Jesus said, the commandment that I give you is love your God, right? सोगल्या तुज्या काळजान, मनान, शक्तीन, सोगलेन तूं देवाचो मोग कर. आनी जो देवाचो मोग करता तो मागण्या वरवीं तुजो मोग, to prayer and worship and thanksgiving and praise, you are expressing your love to God. Secondly, तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो कर. आतां जोरी तर तूं तुजो मोग करिनाय, मागीर पेल्याचो मोग करतलोय? पेल्याचोच मोग करप आनी तुजो द्वेस करप? ना. Love your neighbor as yourself. God has created you in His image and likeness. You are a child of God. You are a masterpiece of God.
सो जेन्ना देवान तुका बरे भशेन रोचला, मोगान रोचला, यू हॅव टू लव वॉट गॉड हॅज क्रिएटेड यू टू बी. आनी जेन्ना तूं तुजो मोग कोत्ताय, देव तुका सांगता तुजो मोग कोत्ताय तसोच पेल्याचो मोग कोर. लव युअर नेबर ॲज युअर सेल्फ. इट्स, माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, इट्स इम्पॉर्टंट दॅट वी लव आवर सेल्फ. आमच्या समाजान कितलीं जाणां आसात, दे डोंट लव देम सेल्फ. ती आपल्याकूच हेट कोत्तात. मे बी दे डोंट लायक देअर कलर, दे डोंट लायक देअर स्टॅचर. मोटवी आसान, मोटी आसान, काळी आसान, तितली बरी दिसनात. सो दे आर नॉट लायकिंग देम सेल्फ. So in every possibility, when you don't like your own self, when you don't love your own self, then it's very difficult to love another person, no? मागीर जिविताच्या देण्या पासोतूच तूं तरी देवाक आर्गां दिवंक शकनाय जाल्यार मागीर दुसऱ्याच्या जिविताचेर आनी मागीर तुजो कसो लक्ष पडटलें. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. तर आयज आमी कितें शिकल्या? हॅव वी लर्नड एनीथींग टुडे? Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, I'll just summarize. Sokachan, Holy Spirit, we thank you that you have taught us. Kite amka shinkoila ki amka devan o ek prachit kaal dillo asa. Ya prachit kaalan ami amcha jivitan, amchi jivit नवसोरूंक गरज. आनी हें जिवीत नवसोरतना पयलीं आमी आमच्या पातकाची दूख दवरूंक जाय. पातकाचें दूख दवरून निचो करूंक जाय, परतून पातक करिना जावंक. आनी त्या निचो करून देवाची कृपा मागूंक जाय बरें जिवीत जिवंक. प्राचीत काळ आमकां एक संदी देवाचे लागीं येवंक. आनी जेन्ना आमी हे प्राचीत काळान देवाचे लागीं येता तेन्ना आमकां हे जोर्या दिल्ले आसात. कसले? मागणे, उपास आनी दोरदान. मागण्या वरवीं आमी आमचो संबंद देवा ताईं गोट करूंक, उपासा वरवीं आमी आमची कुडीकूच टू हॅव एक्सरसायज रिस्ट्रेन ऑन आवर ओन सेल्फ, आनी आर्म्स गिवींग बाय वे ऑफ वीच वी वील बिकम अ ब्लेसिंग टू अदर्स. प्रेज गॉड. थँक यू जीजस. रिक्वेस्टिंग सगळ्यांक थंय उबें रावंक मागता. एक ल्हान मागणी करुया दिनवासनीचे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. स्वर्गींच्या बापा, ह्या दिसा खातीर हांव तुका आर्गां दितां. दोनया, ह्या वेळार तुवें आमकां हांगा एकवटायलें, ताचे पासत हांव तुका दिनवासतां. तुज्या पवित्र उतरान तुवें म्हणलें दोनया, जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान एकठांय आसा थंय हांव आसां. आनी एका मनाची जावन कितेंय आमी तुजे लागीं मागत जाल्यार तें तूं आमकां दिताय. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तुवें आमकां शिकयलां देवाची येवजण मनशा सोवे. पवित्र आत्म्या तुवेंनूच आमकां ह्या वेळार समजणी दिल्या देवाच्या उतराची. तर ह्या वेळार जी समजणी तुवें दिल्ली आसा, हें बी ह्या तुज्या पोरजेच्या काळजान जें ओंपलां, तुज्या पुतान दुवांच्या काळजांनी ह्या तुज्या उतराचें जें बी ओंपलां, होली स्पिरीट, आय थँक यू दॅट यू आर कन्विक्टींग. दर एक वांगडी जो हांगा आसा तांकां तूं कन्विक्ट कोत्ताय. यू आर कन्विक्टींग ईच एंड एवरी पर्सन प्रेझंट हियर, दॅट विथ दॅट कन्विक्शन दे आर रिन्यूईंग देअर मायंड. तांचें मन बदलूंक देवाच्या उतरा वरवीं नवसरूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवंक, एक सुबाम जिवीत जिवंक तूं तांकां ह्या प्राचीत काळान आदार दिताय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. दोनया, ह्या वेळार हांगा आमकां हें जेवण तयार केल्लें आसा, त्या जेवणाचेर आमी तुजो आशिर्वाद मागता. आनी तुवें म्हणलां जुवांवाच्या पुस्तकान जॉन 6:56, जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे ताय आसा आनी हांव ताचे ताय आसा आनी ताका सासणीक जिवीत आसा. दोनया, हें जेवण जें आमी जियेता बावार्थान हें तुजें मांस आनी रगत म्हूण आमी शेवता आनी आमकां आमचे कुडीन भलायकी तुवें फावो केल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता.